सभा कार्यक्रमात प्रारंभ जाता असा प्रथम जावन आमगेलो आराध्य दैव श्री लक्ष्मी वेंकटरमण तशींची परमपूज्य स्वाम्याले आराध्य दैव श्री रामदेव वीर विठ्ठल तशेंची आमगेले परिवार देव परमपूज्य श्रीमश्री द्वारकानाथ तीर्थ तशींची परमपूज्य श्रीमश्री विद्याधिराज तीर्थ हांकां भक्तीन स्मरण करताची आयचे वेदिकेरी उपस्थित आशिल्ले परमपूज्य श्रीमश्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक भक्तिपूर्वक प्रणाम करताची तांगेले अनुमती घेवन हे कार्यक्रम आज आमी प्रारंभ करता आसात. 1915 परमपूज्य मठ परंपरेचे मलगड स्वामी श्रीमश्री इंदिराकांत तीर्थ श्रीपाद वडेर हांगेलेक अनुग्रहान तशींची 1966 परमपूज्य श्रीमश्री द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्याले दिव्य हस्तेन हांगा सागरांतू श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवारे प्रतिष्ठापन जाले. काली हाजेक 59नेचे वर्धंती अत्यंत विजृंभणेन विद्यमान तीर्थ श्रीमश्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याले दिव्य उपस्थितींतू अत्यंत चंदायन कालचे हे कार्यक्रम अत्यंत संपूर्ण जावन संपन्न जाले. आयचे कार्यक्रमांत आमी तेन्ना प्रतिष्ठापने वेळारी 1966 ते संदर्भार एक कसन एक समिती आशिल्ली. ते समितीक एक स्वाम्याल हाताना एक गौरवार्पण कोरका म्हण घेवन स्वाम्याले आमी हे कार्यक्रम आयोजन करचे खातीर स्वाम्याले एक विनंती दवरून स्वाम्याले एक मार्गदर्शन घेवन घेवन आज हे आमी हे कार्यक्रम आमी गांतून घेतिल्ले जालें. तशींची आतां हे कार्यक्रम सभा कार्यक्रम परमपूज्य श्रीमश्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले दिव्य हस्तेन दीप प्रज्वालने ಮೂಲಕ प्रारंभ करता आसात. दय करून स्वाम्यान एक चोलन दिवका म्हण घेवन तांगेली विनंती करतास. अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्भिरीड्यो नूतनैरुदा सदेवाम् एह वखते अग्निनारयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सैद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत. ओम आता आमगेले वैदिकांनी वेद घोष कोरका म्हण घेवन विनंती करतास. हरि ओम
शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्याशेम देवहितैयदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु चिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ सर्व वैदिकांक भक्तिपूर्वक धन्यवाद सांगतो सा आता देवता प्रार्थना GSB महिला मंडळी वतीन
महिला मंडळींचे धन्यवाद. आता सर्व लोकांक स्वागत करच्याक आमगेले धर्मदर्शी सुनील गायतोंडेना येवन स्वागत करका म्हणून तांगेलेगी विनंती करता. प्रथम जावन लक्ष्मी वेंकटरमण महालक्ष्मी आणि सिद्धिविनायक तशी परिवार देव तशी मठादेव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक प्रणाम करताची आमगेले प्रिय गुरुवर्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामीले अनुमती घेवन स्वागत भाषण करता. आमगेले वज्र महोत्सव देवस्थानाचे वज्र महोत्सव कार्यक्रम उद्घाटने निमित्त सागराक आमगेले परमपूज्य श्री विद्याधीश स्वामी येवन पाविलसाची आमगेले विनंतीक मान दिवन तांणी हे वज्र महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रम चालन दिवच्याक स्वामी आमकां कॅम्प दिल्लो आसा. ह्या वेदिकेर तांणी उपस्थित आसा तांकां ह्या वेदिकेर स्वागत करता आसा. तशी मठा वैदिक आनी समाजात वैदिक लोकांक तांकां बी स्वागत करता. तशें जावन आमगेले आजी मुख्य अतिथी जाल्ले बेरोळ्ळी भटमामू तांकां बी स्वागत करता वेदिकेक. तशी आमगेले सागर समाजाचे आडळित मंडळी आनी विविध समिती उपसमिती ह्या सदस्यांक आनी समाज मंडळीचे समाजा सर्व समाज बांधवांक बी स्वागत करता. त्या नयशे आयचे प्रमुख विचार म्हळ्यार 66 देवस्थान प्रतिष्ठापन करतना द्वारकनाथ स्वामील बर्चे आमगेले समितीचे स्वाम्याले 3 तारखे आगमन जावन आज आम्ही हे सभा कार्यक्रमा बर्शीक हे वज्र महोत्सवाक कसं नाही 1 वर्ष आमगेले हे वज्र महोत्सवा कार्यक्रम चलता. ताजे एक संपूर्णते खातीर स्वाम्याले एक दिव्य हस्तेन आजी हे आम्ही वज्र महोत्सवाक परमपूज्य स्वाम्याल्या दिव्य हस्तेन आजी चालन दिता आसाची. आता हे पादपूज जाल्या नंतर स्वाम्याल दिव्य हस्तेन
हे वज्र महोत्सवाका चालना जाता. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು. हे वज्र महोत्सवाचे चालनेक तशींची मुखायल वर्ष येवत तसले हे वज्र महोत्सवाचे 60ನೇ ವರ್ಷಾಕ परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याले उपस्थिती उरता. तशींची हे बाकी महिन्यांतू आम्ही कसने हे होम हवन कार्यक्रम आयोजन केल्लो आसा. ताका आमगेले समाजाचे बाकी दोन मठाधीश श्री संस्थान काशी मठाधीश तशींची श्री संस्थान कैवल्य मठाधीश हांकां आमी विनंती दिले. तांगेले एक समय अनुकूलते पळोवंक आम्ही ते कार्यक्रम मुखायल दिवसांतू गांतूंक येताचे. आता परमपूज्य दिव्य हस्तेन वज्र महोत्सवाचे विद्युक्त चालन जाता. स्वाम्यालेगी विनंती करतस. श्री संस्थान गोकर्ण मठाधीश की जय, श्रीमती स्वामी गुरु महाराज की जय. भगवान रामदेव. ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. ओम लक्ष्मीर्यस्य परिग्रह कमलभो सोऽनर्गरुत्मानृतः पौत्रश्चन्द्र विभूषणः सुरगुरो शेषस्य शय्यासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणाः यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्य कुटुम्बपालनपराः कुर्यात् सदा मङ्गलम्. ओम तदेव लग्नं सुजिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव
विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त आगामि विश्वावसुनाम संवत्सरे सागर श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेशस्य षष्ठीतम प्रतिष्ठावर्धन्ति निमित्तेन वज्रमहोत्सव कार्यक्रम शुभारम्भ मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु ॐ ध्यायेद् वेङ्कटनायकं करयुगे शङ्खं च चक्रं मुदा चान्ये पाणियुगे वरं कटितटे बिभ्राणमर्कच्छविं देवं देवशिखामणिं श्रियमथो वक्षो दधानं हरिं भूषाजालमनेकरत्नखचिते कुर्यात् सदा मङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त आगामि विश्वावसुनाम संवत्सरे सागर श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेशस्य षष्ठीतम प्रतिष्ठावर्धन्ति निमित्तेन वज्रमहोत्सव कार्यक्रम शुभारम्भ मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु ॐ रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहतानि चाचरजमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मङ्गलम् ॐ सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि ॐ तदेव लग्नं सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि ॐ तदेव लग्नं सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त आगामि विश्वावसुनाम संवत्सरे सागर श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेशस्य षष्ठीतम प्रतिष्ठावर्धन्ति निमित्तेन वज्रमहोत्सव कार्यक्रम शुभारम्भ मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु सर्वश्रेष्ठ
ओके तिकडे सन्मान झाल्यानंतर वज्रमहोत्सव चालन झालं प्रस्तावना स्मृती केलं पुरा तिकडनं मला सुमार टाईम जातो ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರಂತೂ ಶ್ರೀ देवालय प्रतिष्ठापना वेळारी मस्त लोकांना त्यांना हे देवस्थान बांधपा कामांतू मस्त लोकांनी सेवे केल्ले आसा हे 66 देवस्थान कट्टड निर्माणा वेळारी एक कसन समिती आशिल्ली त्या समितीच्यांक आमी आमंत्रण दिवंक गेलो तेन्ना समितीचे कोण आतां हे आतां सरलेची तांगेले कुटुंबीयांक आमी आमंत्रण दिल्लें ते आमंत्रण मान्य करून तांणी सर्व लोक आजी हांगे सभा कार्यक्रमाक पाविल जाल्याची तेन्ना आशिल्ले 19 समिती सदस्य 19 समिती सदस्यांना तेन्ना मस्त हे देवा निर्माणा कार्यांतू मस्त कष्ट पावन मस्त सुदीर्घ वर्षा नंतर चेड कमी एक 18 वर्ष नंतर आम्ही हे परमपूज्य द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्याले दिव्य हस्तेन हांगा देवालयाक प्रतिष्ठापन जाली त्या पर्यंत आज पासून द्वारकानाथ स्वाम्याल नंतर परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्या तांगेले दिव्य हस्तेन हांगा परिवार देवकी कट्टड निर्माण कार्यक्रम हे संबंध देवस्थानाचे अत्यंत विशाल प्रांगण हांगा अभिवृद्धी जाली ताच्या मध्ये आमगेले समाजाचे काशी मठाधीश तशींची कैवल्य मठाधीशाले दिव्य उपस्थितींतू तांगेले दिव्य हस्तेंत बी हांगा विंगड कार्यक्रम बी जाल्लेले जाले हे इतले हे 1966 धोरण आज पासून पळयल्यार चेड कमी एक अत्यंत वैभव जाल तसले एक आमगेले एक विशाल हे इतली व्हड देवस्थान प्रांगण निर्माण जालें आज पासून आमचे काही पळोवचें मेळना इतलें व्हड एक प्रांगण जावं इतलें सुव्यवस्थीत एक वसतिगृह एक विंगड कार्यक्रम करच्याक विशाल स्थळावकाश प्रत्येक हांगा निर्माण जालें हे जाल्लें आमगेले देव लक्ष्मी वेंकटरमण तशींची परमपूज्य सर्व मठाधीशाले एक दिव्य अनुग्रहान आमी हे अत्यंत बरे रितीन एक चलोवंक येनायले म्हणून सांगच्याक आमकां अत्यंत संतोष जाता तशींच आज पासून हे अत्यंत बरे रितीन चलगेन आयलें हे हाजे बद्दल आमी तेन्ना 66 आशिल्ले एक समिती सदस्य आसा हे एका 60चे वज्र महोत्सव कार्यक्रमाक तांकां एक आमी तांणी तेन्ना केल्ले सेवेचें एक स्मरण करून तांकां एक हांगा स्वाम्याले दिव्य हस्तेन एक अनुग्रह प्रसाद आमी दिवोका म्हूण आमी हांगा एक ठरोवन गेलो
त्या प्रकार आम्ही स्वाम्याला हाजी बद्दल विनंती दवरनो स्वाम्यान आमकां कशें कसन कोरका कशें करका प्रत्येकाचे आमकां एक मार्गदर्शन दिवन आम्ही आज हे कार्यक्रम तांकां सर्व लोकांक एक अनुग्रह प्रसाद स्वाम्याल हातान मेळका म्हणले खातीर हे एक कार्यक्रम आज ठरोवन घेतले सर्व लोक आज आयिल्ले आसाची आतां हांव तांगेले नांव आपयता तांणी दय करून स्वाम्याले येवन अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हण घेवन तांगेले विनंती करता आसा प्रप्रथम जावन आमगेले देवस्थानाचे समाजाचे फुडले अध्यक्ष सीतारामराव सुब्राय शेणै हांणी दय करून वेदिकेक येवका म्हण विनंती करता सीताराम मामान 1958 अध्यक्ष पदवी घेतले तदनंतर 2020 पासून तांणी हे समाजाचे देवस्थानाचे अध्यक्ष जावन कार्यभार केलो बहुशः खंयचे समाजांतू नवे आमगेले JSP समाजांतू 62 वर्सां एक अध्यक्ष पदवी जावन एक समाजाचे प्रत्येक अभिवृद्धी कार्यान जावं खंयचे सेवा कार्यान जावं तांगेले एक आनी तांगेले कुटुंबाचे मस्त सेवा हांगा समाजाक जाल्ली आसा तांकां आमी समाजा वतीन अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद सांगता आसाचे नंतर डॉक्टर K वासुदेवराव हांणी आज नाची तांगेले पर जावन वसंत वासुदेवराव हांणी आज आयलेची तांणी दय करून स्वाम्या लेगी अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करताचे वासुदेवराव हांणी 1966 समिती सदस्य जावन अत्यंत निस्वार्थ सेवेन हांगा समाजाचे आणि देवस्थानाचे सेवे केल्ले आसाचे तशींची विठोबराव हुलेकल विठोबराव गोविंद हुलेकल हांणी 1966 धोरण 2003 पासून 66 धोरण 1993 पासून चढकमी एक 30-35 वर्ष समाजा सेवा केली तशींची देवस्थानाचे प्रतिष्ठापनाचे 25 वर्षाचे उडगासा खातीर तांणी महालक्ष्मी मंदिर नवीकरणाची सेवा केली तशींची महालक्ष्मी मंदिराचे आणि आमगेले वेंकटरमण देवालय संध्या मंडपाचे बागला जोडाक रजत कवचाचे समर्पण करून बी दिल्ले आसा
तांगेले सेवे स्मरण करताची आजी तांगेले चरडवाणी हे आजपासून समाजा सेवा करत आयलेच. तदनंतर नरसिंह भट हांगेले पोतू शंकर नारायण भट त्यांनी दंपती समेत येऊ का. नरसिंह भटमाम समितीचे सदस्य जाऊन समाजाचे देवस्थानाचे अत्यंत सेवा कार्यांतून भागी जावन हांगा सेव चलोवन दिल्ली आसा. तांकां आमी समाजा वतीन धन्यवाद सांगता. दामोदर रामचंद्र पै कोडीगद्दे हांणी 1981 पासून समाजाचे वाईस प्रेसिडेंट जावन काम केले. सुमार 15 वर्ष त्यांनी देवस्थानाचे एक निस्वार्थ सेवे केले आसा. तांगेल पर जावन आजी तांगेल पोतू नागराज दामोदर पै हांणी स्वाम्या लेगी अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून सांगताची. तांकां समाजा वतीन धन्यवाद सांगता आसाची. तशींची नरसिंह गणेश पै हांणी समाजाचे कार्यदर्शी जावन तेन्ना समितींच्यो सेवा केली. जालें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांत आशिल्ले हांणी देवस्थानाचे बांदपा कामा वेळारी तेन्ना पुरा देवस्थाना कामा खातीर हे सिमेंट पुरा लायसन्स घेवका आशिल्लें. ते लायसन्सा काम आनी करून हांगा देवस्थाना निर्माणा कार्यांतूं अत्यंत महत्वाचे सेवा केल्ली जाल्याची आज ही तांगेले नात्र सुशांत पै सचिंद्र पै आनी निशांत पै हांणी स्वाम्या लेगी अनुग्रह प्रसाद घेता आसताची. तांकां समाजा वतीन धन्यवाद सांगता आसा. कमलाक्ष भंडारकर हांगेल पर जावन शिवानंद भंडारकर दंपतीना वेदिकेक येवका म्हणून विनंती करता. कमलाक्ष भंडारकर हांणी समाजाचे उपाध्यक्ष जावन हांणी काम केलें. सुमार फूड दवरून अनंत चतुर्दशी व्रत हांणी फूड दवरून चलोवन घेवन आयिल्लें जालें. तदनंतर बी आतां बी हे अनंत चतुर्दशी व्रत तांगेले एका सेवा हाजेन आज बी हे तांगेले नावा सेवेनाची आज अनंत चतुर्दशी सेव चलत आसा. तांकां आमी समाजा वतीन अत्यंत धन्यवाद सांगता आसा. गोविंद नागप्प पै मलकोडकर गोविंद मामो तेन्ना समितीचे केले काल उपाध्यक्ष जाल्ले. तशींच हे देवस्थानाचे निर्माण कार्य वेळारी तांणी मस्त एक धन सहाय जावं विंगविंगड रितीन देवस्थानाक कसने अगत्य आसा ताजे तांणी ते समयारी तांणी आमकां वदकसून दिल्ले आसा. आज बी तांगेले कुटुंबे तर्फेन प्रत्येक लोक हे समाज सेवेंतूं अत्यंत बरे रितीन भागी जात आसाची. तांक सर्वांकय हांव समाजा वतीन अत्यंत हृतपूर्वक धन्यवाद सांगता आसा.
नागप्प मंजुनाथ प्रभू हांगेलतर्फेन भुवनेंद्र प्रभू हांनी वेदिकेर येवका स्वाम्यालेगी अनुग्रह घेवका म्हणून विनंती करताची. नागप्प मामाना त्यांना समितींतू अत्यंत समर्थ रितीनं सेव केल्ले आसा तांकां आमी समाजा वतीनं धन्यवाद सांगता आसा. वासुदेव नायक बेंगरे हांगेलतर्फेन श्रीकांत वासुदेव नायक बेंगरे हांनी वेदिकेर येवका. हांनी बी समिती सदस्य जावन तेन्नाचे देवस्थाना निर्माणा कार्यांतू भागी जावन अत्यंत बरे रितीनं सेव केल्ले आसाची. तांकां बी समाजा तर्फेन आमी धन्यवाद सांगता आसाची. KN लक्ष्मणराव हांगेलतर्फेन नरसिंहमूर्ती शणै हांनी वेदिकेर येवका. हांनी बी KN लक्ष्मणराव हांनी एक समितीचे सदस्य जावन समाजा सेवकी देवाल सेवा केल्लो आसा. तांकां बी आमी समाजा वतीनं अत्यंत धन्यवाद सांगता आसाची. मंकी पांडुरंग शणै हांगेलतर्फेन शीत व्यंकटेश शणै तशींची वामन शणै आनीक विश्वनाथ शणै हांनी वेदिकेर येवका. मंकी पांडुरंगराव शणै हांनी तेन्ना निर्माणा कार्यांतू देवस्थानाच्या सेवा समाज सेवा कोरून न्हयशी हागेल व्हडलो भाव विठ्ठल शणै हांनी हांगा देवस्थानांतू तांगेले घरांतू पूजा करतसले. बलमुरी गणपती देवाका हांगा तांणी प्रतिष्ठापना परमपूज्य विद्याधिराज स्वाम्याले दिव्य हस्तेन हांगा प्रतिष्ठापन जावन तांणी हांगा देवस्थानाक हे रुपयाचे गणपतीले मुर्तीचे हांगा देणीक जावन दिवन आजी तागेले एक गणपतीले अनुग्रहान आज आमी अत्यंत हे देवस्थानाची समाजाचे अभिवृद्धी आमकां हांगा दाखोवन येता आसा. तांकां बी आमी समाजा वतीनं उत्पूर्वक धन्यवाद सांगता आसाची. MV शानबाग हांनी तेन्नाचे 66 समितींतू सेवे केले तसले हांगेले पर जावन आजी MV शानबागाले धूव डॉक्टर उषका आनीक तांगेले जावई डॉक्टर RD प्रभू हांनी दय करून वेदिकेर येवका. आनी दोगलक दंपती शिवमोग्गांतू वैद्य वृत्ती करता आशिल्ले. माधव V शानबाग हांनी तेन्नाचे 66 समितींतू समाजाचे कार्यकारी समितींतू ऊर्गेनू समाजाची देवाल सेवकी केल्ली आसा. तांगेले पूतू अशोक शानबाग हांकां आमी आमंत्रण दिल्लें. तांणी मुंबयची उर्त तेकून शानबाग मामाले धुवेक आमी आमंत्रण दिलें. डॉक्टर उषा काका आनी तशींची डॉक्टर RD प्रभू जावईक तांणी आजी आमगेल्या आमंत्रणा प्रितीन स्वीकार करून आज हांगा येवन स्वाम्या लागीं
अनुग्रह प्रसाद घेतला तांकां आमी समाजा वतीनं अत्यंत हृतपूर्वक धन्यवाद सांगता आसात. बिळगी कृष्णप्प शानबाग हांगेले कुटुंबेतर्फेन के सत्यनारायण शानबाग तांणी वेदिकेर येवका म्हण घेवन विनंती करता. बिळगी कृष्णप्प शानबाग हांणी 1966 समितींतू सुमार 10 वर्ष समाजाचे समितींत व्हरून तांणी समाजा सेवकी देवाल सेवा करता आसाची. आज भी तांगेले पोतू सत्यनारायण शानबाग हांणी बी आमगेले समाजाचे 1976 धोरण पयर सध्या 2016 पासून समाजाचे कार्यकारिणी समितीचे सदस्य जावन बी काम केले हांणी. आनीक सत्यनारायण शानबाग हांणी आमगेले देवस्थानाचे विशेष पर्व कालावळ्यारी हे देवारे अलंकार की विंगविंगड एक सेवा कार्यान आज भी कोरगेन आयिल्ले आसाची. तांकां आमी समाजा वतीन अत्यंत हृतपूर्वक धन्यवाद सांगता आसाचे. अण्णप्प गोपीनाथ शानबाग हांगेले तर्फेन कमलाकर शानबाग हांणी वेदिकेर येवका म्हण घेवन विनंती करता. अनंतराव गोविंद हुलेकल हांगेल तर्फेन प्रशांत हुलेकल आमगेले समाजाचे उपाध्यक्ष तांणी दंपतीन दय करून वेदिकेर येवका म्हण घेवन विनंती करता. अनंतराव हुलेकल हांणी एक 20 वर्ष आमगेले समाजाचे कार्यकारी समितींतू काम केले जालें. तेन्नाचे निर्माणा कार्यांतू आमगेले विठोब मामानिक अनंत मामू दोगोलकांनी हे निर्माण कार्यांतू आनी समाजाची देवस्थानाची विंगविंगड कार्यक्रमांतू तांणी तेन्ना सेवा कार्य मस्त केला. आज भी तांगेले कुटुंबेची तांगेल तर्फेन बी हांगा अत्यंत समाजाची सेवा चलत आसा. आजी तांगेल पोतू प्रशांत हुलेकल हांणी आजी समाजाचे उपाध्यक्ष जावन बी आज काम करता आसाची. तांकां आमी समाजा वतीन अत्यंत हृतपूर्वक धन्यवाद सांगता आसाची. गोविंदराय रामचंद्र प्रभू गोळगोड हांगेल तर्फेन आमगेले आता प्रस्तुत समाज अध्यक्ष श्री वेंकटेश जी प्रभू हांणी स्वाम्यालेगी अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता आसा. गोविंदराय रामचंद्र प्रभू हांणी सागर शिरवंते समाजाचे अस्तित्वांत आयिल्ले नंतर गोळगोडू शिरवंतेक एक प्रातिनिध्य दिवका म्हणून तेन्नाचे एक सर्व लोकांले एक अभिप्राया प्रकार तेन्ना गोविंदराय रामचंद्र प्रभू गोळगोडू हांकां
कार्यकारी समितींतून त्यांना सेरपड केले जाले त्यांनी बी त्यांना समाजाची देवस्थानाचे प्रत्येक सेवा कार्यांतून त्यांनी भागी जालेची आज बी तांगेले सर्व कुटुंबाचे गोड गोड शिरवंते प्रत्येक लोक प्रति हांग जावचे पर्वकालूरू देवस्थानाचे खंचे व्रत उत्सव कसने उरू प्रत्येक लोक तांनी हंतू भागी जावन तांगेले एक सेव चलयली आसा तांक सर्वांकही हांव समाजा वतीन अत्यंत हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगता आसा हे आमगेले आज कसन आम्ही गौरव अर्पण केले सर्व लोकांक तांतू श्री सी कृष्णमूर्ती राव म्हणले आज कसन की अनिवार्यतेन हांगा आज पाविलनाची तांक बी आम्ही सोम्याले अनुग्रह प्रसाद पेटयताची तांकां तांगेले सेवेगत केल्ली बदल स्मरण करताची समाजा वतीनं तांकां आमी अत्यंत हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगता आसाचे आता हे सभा कार्यक्रमांतून मुख्य अतिथी जावन आज आम्ही सर्वांकही गोत आसा वेदमूर्ती मुकुंद भटमाम बेरोळ्ळी कोणाका हांगेले परिचय ना म्हणना प्रत्येक लोकांक हांनी आशीर्वाद केल्लो आसा प्रत्येक आमगेले हांगा देवस्थानाक आमकी खंयचे एक विशेष पर्व कालो तशी स्वाम्यान आयिल्ले तेन्ना तांगेले एक कसन आसा हांगा होमा वेळार जावं कसनय जावं तांणी हांगा आमकां हांगा होमा बद्दल जावं मार्गदर्शन दिवंक न्हू आमगेले एक सर्व कार्यक्रम तांणी अत्यंत चंदायेन हांगा चलोवन दिल्ले आसा तांकां आमी आजी मुख्य अतिथी जावन हे सभा कार्यक्रम आपयले तांणी एक दोन उतर उलोवपां म्हणून घेवन तांगेले आमी विनंती करता आसात ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयाश्वनिष्टानि साधयेष्टानि माधव ब्रह्मान्ताः गुरुवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि प्रथम जावनो श्री लक्ष्मी वेंकटेशाक मुख्य प्राणांक नमस्कार करून सीतापती रामचंद्राक वीर विठ्ठलाक नमस्कार करून परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामेले तशींची विद्यमान श्री विद्याधीश स्वामेले चरणारविंदाक नमस्कार करून आज हांगा श्री लक्ष्मी वेंकटेशाले प्रतिष्ठापना वज्र महोत्सवाचे विशेष कार्यक्रमांक एक दोन उतर उलोवपां म्हणून सांगिल्ले स्वाम्याल आज्ञा घेवन स्वाम्याल आशीर्वाद घेवन एक दोन उतर उलयता प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः म्हणून सांगले प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत मनुष्याक केवल नामान मनुष्य जाले जायना प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः आजी सक्काण धोरणू सांज पर्यंत रात्र निद्दी पर्यंत आज कसन केले हमें एक पंत बसून विचार कर का
हे गोरू आंबे सांगेल ना हा ती गाय कर ना मो गायक सांगेल ना हे ज्ञान म्हणता येईल मनुष्या मात्र सांगले देवानं ज्ञानवान मानव प्रोक्त म्हणून सांगले हे ज्ञान मिळेल दिले मात्र देवान मनुष्या मात्र दिले खंच करेत खंच करचे ना खंच केले कसन फल वाईट केले कसल वाईट फल बर केले कसल फल ज्यांची तसन सामर्थ्य युक्त जन्म मळरीची मनुष्य जन्म नराहा म्हणून सांगले ते नराहा मळे मनुष्य नरश्चरितमात्मनः नित्य प्रत्यवेक्षेत सकाळ धोरण उठ्टा येईल नंतर धोरण रात्री निद्दीपर्यंत आयचे दिवसांत आपण बरे काम कसं केलं वाईट काम कसं केलं लेखच्याने उगी बशी नाही फाल्याने वाईट काम कर नशी पळो का ताजी खात्री ते सांगता कसं म्हणो प्रतिदिवस केलेलं कर्तव्य बरे काम खंनिमित केल्या वाईट खंची आपल्या हातानिमित्त झाल्या काया वाचा मनसा केवळ हातान केल्याने मात्र पाप म्हणलं अर्थ नाही प्रत्येक कर्तव्य मनसा मनान काया ह्या शरीरानिमित्तान उत्र उल्लयत जाऊ तसले हे पुरा हक्का 3 विभाग सांगितले सै ताज्या वेळेनं प्रतिनित्य आम्ही कोरकाशील कर्तव्य ते प्रतिनित्य पळो का विचार कर का आज केलेली कर्तव्यांत बर केली नसमुळे फाल्या आणि का बरी करचे बद्दल विचार कर का वाईट केले मात्र आणि फाल्या वाईट करते वचे ना हे वाईट केलं कसं फल म्हणले आमक गोत असते ते आणि परत जावचे ना आकस्मिक अनिरीक्षित म्हणून एक 2 शब्दच गोतूर्ण करचे गोतनाशी जावचे पाप गोतूर्ण केल्यार आणि प्रायश्चित ना गोतनाशी केल्यार मात्र तक्का स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्णम स्यादिति श्रुती परमात्माने स्मरण केल्या ज्ञानतो अज्ञातो अज्ञानतो वापी दोषास्युः ज्ञानान अज्ञानान प्रमादान जाल्यार कसलकी कर अपराध जाल्या देवा ते तू क्षम कर का देवाला एक प्रार्थना तो क्षम करता केन्न करता गोतूर्ण केले जायना गोतनाशी जाऊन गेलेली पापाक परिहार प्रायश्चित्त स्मरणादेव तद्विष्णो परमात्माला स्मरण आज शिंपोचे गेले रे ब्राह्मण जन्म हो अत्यंत श्रेष्ठतम जन्म हो एक जन्म देऊन आमका ब्राह्मणत्व म्हणून दिले हे ब्राह्मणत्वा भितरी विशेष जाऊन आमका गौड सारस्वत ब्राह्मण रू म्हणतात आमका कसं नाही हा गोत्तस तुमका ज्याला आम्ही मात्र खंय तरी गौजी सारस्वत करतात ते पंथा हे आमगेला केन्ना चिंते 2 लोक मेळ्ळे म्हळ्यार आमगेला सुरू भाषण ते स्वामी बरो देवा पूज्याला चलता बरो ते विभाग विंगडतो आमगेला उल्लोच विभाग विंगड त्यांना ते उल्लयत असताना थंय देव दिसना आमकां स्वामी दिसना आमगेला खाली आमगेला पंचायतीक मात्र चालू उरता स्टेशन विंगड आमगेलें हें करचें ना आम्ही गौड सारस्वत म्हळे श्रेष्ठ म्हणलो गौड श्रेष्ठರು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ हे पूरा ತಂಗೆले असा तंग गोत असा आजी बी कितली लोक म्हणतात आमका नाही गेले हे सागर आम्ही तर हो व्यंकटेश देव एक अध्यक्ष 60 वर्षवर एक देवस्थान चलयत म्हळे रे आज तुम्ही हंगा स्वामीला आधीन आशीन तसन देवस्थान 3 वर्षाचे एक पंत कमिटी चेंज करचे समगे हंगा स्वामीला आज्ञा एक हे असं विषय आमगेले जात की 3 वर्षा भितर 3000 नमुन्याचे आमगेले विचार येतात दिवसाक 50 नमुने विचार येता असा आजी हे आमगेले समाजाचे व्हड एक भारी दुःखदायक विषय हो आजी हो व्यंकटेश देव आज हे सागरा भितरी येऊन पावलं 59 वर्ष जने आज तक पळेले रे कोण सीताराम हा पहिला येईल कोण हंगा रामदेवाले भजन केले तुम्ही हंगा फोटो धरून रामदेवाले भजन केले म्हणून ऐकले देवा भाई नाहम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च ते वर्षा किना पहिले कितकी वर्ष समाजात थोडे लोक असले तरीची देव सोडला भजन सोडला नामस्मरण सोडला देवा फोटो उरल तरीच ते फोटो एक पाय पोणो नामस्मरण केले तसले ते जागे रे फर्स्ट येईल कोण म्हणून गेला रामदेव रामाला भजन नित्य उपासना ते हरिनाम स्मरण हे देवस्थानाचे एक शुद्धीकरणांक देवता सानिध्य ते जागे रेविचेक पूर्ण झाले त्यांचे हरिनाम स्मरण
हरेर नाम हरेत पापम दुष्ट चित्तैर स्मृतः गोविंद नाम स्मरण राम नाम तारक मंत्रो हे खंय जाता थंय सर्व कली कल्मश पुरा निवारण जात हे मात्र कलियुगांतुले विशेष व्यवस्था म्हळ्यार राम तारक मंत्राचे उपासना म्हणा पळयना हे वेंकटरमणान येवच किरा पयले रामदेवाक हांगा पेटोवन रामाले भजन जावन तो जाग परम पवित्र कोरनो भूवैकुंठ केली तसले हो वेंकटेश देव आज कितले वर्ष जाले ताका आमगेले देवा कितले वर्ष 59 वर्ष तशी दिसता की तो 25 वर्सां देव सो दिसता प्राय चल्लो सो आमगेले वेंकटरमण पळया वैकी म्हणून कारण कसं नाही जो प्रतिष्ठापना केली तसल एक होड एक तपस्वी साधक गुरुवरी आमगेले द्वारकानाथ तीर्थ त्यांना इतलो होड समाज आमगेलना आपण होडची कष्ट पावोची कष्ट असल पुरा मस्त नवण्याचे एक तोंदरे तापत्रय असलं तरीची देव सोडला मालगड्याने गुरु कनादर केलना मालगड्यां कसं की सोडील ना हे पुरा योग्य रीतीने परिपालन करून संसारांत असलं कष्ट तेची थंथय कसं की असलं तरीची आमगेल देव असा आमगेल म्हालगड असायची आमगेल गुरु असा तो व्यवस्थित रीत आमक मुखार कसले पुढे आमगेले आमक त्रास येईल तरी आमगेल चेडू पुढे मुखार बर करतलो एक सद्भावनेनं तंगेले भावुकतनानं तंगेले भक्ती श्रद्धेनं तसल ते ಚೆಲ್ಲಿಲ್ तसल ते एक व्यवस्थेक आज हंगा सागरोपादिಯಲ್ಲಿ सागरांत भितर जाल्ली तसलो वेंकटरमण अंक 59 वर्ष प्राय आमगेल देवाकाज होय वे जाल्यार आमगेल वेंकटरमण कशी दिसता असा 25 वर्सां चल्लो सो तितलं काल स्वाम्यान अभिषेक केला स्वाम्याला हातान अभिषेक केला आणि कथाकेक म्हण कसं जानकी म्हळ्यार वज्रवत दृढकायता म्हणून सांगल्या घट्टी भितर वज्र इतलं घट्ट नाही कंचना तसल ते वज्राची तुमका अनर्घ्य रत्न दोन काल मिळले आमका खंय एक परमपूज्य स्वामी दुसरेच वज्र समान आशिल तसला आमगेल वेंकटेश देव तिचल नमनेचे एक संगम क्षेत्र काल आमगा महाकुंभ मेळ काल हांगा जाल तुमका हांगा होय की म्हणा पडेन हे पुण्याचे प्रभाव कशे आसा जो खंयचे मनुष्य मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भिडजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी म्हणून सांगलाय मंत्रांत तीर्थांत देवाचेर गुरुचेर ब्राह्मणाचेर डॉक्टराचेर विश्वास दवरले म्हणून जाल्यार डॉक्टराचेर दवरले विश्वास डॉक्टरान दिल्लें औषध खरें शेड जाल्यार करडून दिवन तो ते वखद घेतलं म्हणून जाल्यार तेंचे वखद कारण कसं नाही बरे बरे डॉक्टर आमगेले डॉक्टर तशी आमगेले देव आमगेले स्वामी आमगेले गुरु आमगेले ब्राह्मण अथवा आमगेले कुलदेव आमगेले इष्टदेव म्हणले हे भावना ती पयली आशिल्ली म्हालगड्यान तें कोर नाशिल्लें ते भावना पुरस्सर जावन तो प्रतिष्ठापन केलेली तसले वेंकटेश देव आजी भयंकर नमनेचेर तुमका हांगा प्रत्येक तरेन दिननित्य प्रातःकाल सायंकाल माध्यानकाल त्रिकाल पूजा अर्चा विनियोग घेवन येन अर्चक मुखांतर दिलेली प्रार्थनेन प्रत्येकल्यान तुमका जाव कशील पुरा दिवन कामितार्थ प्रदायिने जाव कशील पुरा तुमका अनुग्रह केल्या तसल वेंकटरमणाल तुम्ही आज वज्र महोत्सवाचे आचरण करता असे जाल्यार जे एक मनुष्य जीवना भितर आमका दुडवाचेर कसं नाही जायना हे मात्र सत्य दुडवा राशीर बसलं तरीचे आरोग्य सम दिव का नाही ते राशीर बोशे दिव का नाही खंयचे होड दुडवा राश आसा ते राशीर बोच्छे जाल्यार तरी एक आरोग्य दिव का ज्ञान दिव का धैर्य दिव का स्थैर्य दिव का आत्मबल दिव का हे पुरा कोण दिव का फस्ट देवान दिव का आज आमक इतलं नमनेचे वैभव अथवा हो एक जन्म श्रेष्ठ जावन येशील तसल हो ब्राह्मण जन्म दिवन दिलील तसल देवाक आम्ही एक पंतपणे देवा तू एक मनुष्य जन्म दिला तुका एक धन्यवाद रे म्हणून कोणेपणी सांगितलेस की सांगना आम्ही सांगचे स्पष्ट का संख्ये म्हळ्यार मेक गेलें बरें जाव का तो सीए शिकल्यार ताण शीघ्र गतीन ऑफिस कर का तागेल्या हातान 50 लोकांक ताण दवरून घेऊ का इंजिनियर जाल्यार तागेल्या अनेक नमन जाव का एक पंतपणी देवा तू जन्म दिलील रे देवा आज तुका पांय पडचे हांगा आयला ही तुगेली योग्यता तू म्हाका दिवन आज हे नमने स्थानार हांड भरला एक आभार मंदणे आमी करचे अभ्यास ना कोणाक असले सांगा एक हात उकळा पळोवे कोणेपणी तुमगेल्या जीवना एक पंता देवा तू जन्म दिल्ल सार्थक जाल रे म्हणून कोणेपणी एकल्यान सांगितलेस की
ये ना आमकां तें देवा येद्रा रब्बो भितरच न्हय आमगेलें पुरा आमगेलें चरित्र सांगचें सोडलें रे तागेलें चरित्र वाचचें एकलेक पुरसत ना हें मात्र हांव सांगता म्हणा फुडें अशें नमनेचें आमगेलें जन्म जायना आमकां आमगेलें कसं की वैशिष्ट्यपूर्ण ताकद आसा वैशिष्ट्यपूर्ण सामर्थ्य आसा वैशिष्ट्यपूर्ण श्रद्धा आसा भक्ती आसा आमगेल्या म्हालगड्यान चलोवन व्हेलील तसलें असल महान महान रथ आसाचे असल रथ चलोवन व्हेले रे आमकां न्ही ताजे वयल्यान आनी कसलें नाका तितले नमनेचें आमकां देवान कितें की म्हळ्यार रे म्हालगड्यान आतां पळय देवस्थान बांदच्याक 18 वर्सां लागलें म्हणून सांगलें आयकलें रे आश्चर्य 18 वर्स वरे ते पुरा म्हालगड्यान समितीन तशी लोकांनी कितलो त्रास घेवचे पुरो अशी एक विचार करा आतां नमने कोटी कटले दितले कोण्णे ना तेन्ना 100 रुपये दिली तरी ती 1 लाख रुपये समान आशिल्ली तसल ते वेवस्था ती 59 वर्सां पयले जाल्यार बी हट साधना सोणाशीची नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः भगवत गीतेर कृष्ण सांगता कर्म सोडका नियतं कुरु कर्मत्वं तुगेल कर्म तुगेल कर्तव्य तुगेल खंयचे एक तुगेल एक व्यवस्था आसा तू निष्ठेन पालन करका देवाचेर विश्वास दवरका तानीक श्रद्धेन तुगेल कर्तव्य केलेले कडेन थंय आपूण आसा मामेव ही प्रपद्यन्ते थंय तूं आपण्याचेर विश्वास दवरून कर्तव्य कोण करता ताका सार्थक जीवन तो खंयची कर्तव्य मुखार चला ताका ती वेवस्था पूण करता म्हणून देव सांगता म्हणा फुडें 59 वर्साचे पयले ते देवस्थान बांदच्याक 18 वर्सां काडील तसल ते महनीय थोड लोक आसाचे थोड लोक ना आज आमकां प्रत्यक्ष भितर आमगे सिताराम माम वचून ताणें फलमंत्र घेतले म्हाका तूं भारी बेजार म्हळ्यार कितकी म्हळ्यार असले एक समर्थ युक्त कशें की म्हळ्यार कितलो समाधान घेता ते समाधान पुरस्सर जावन एकल्यान उकलयलें एकलें उरलें आयकता एकल्यान हें उरलें समरे म्हूण समज समर्थन करता अथवा एकल्यान उरलेल्या निमित्यान हें मुखार भर येसा म्हूण लेखता अथवा हे आमगेल देवाल काम हांगा आपण कसलें करचें ना आपण कसं आसा आपणाल हो एक कितली की वर्सां 120 वर्ष म्हणून आमी लेखून आसा हे म्हाका 120 वर्ष आयुष्य हा म्हाका भंय ना आनीक मगेल 50 वर्सां आसताची म्हणून मगेल लेखाचारा मात्र हांव बरोवन घेवन दवरका सोडल्यार रे तागेल लेखाचार विंगड आसा ताजे खातीर आशिल्ले तितले वयोमानांत असल एक वेवस्थे भितर देवाल सेव करचेक मेळिल्ली समर्थना ती पूर्व जन्मार्जित आमगेल्या म्हालगड्यान केलेली तसल पुण्योदयान तसल तें आत्ता जाल्यार म्हगेलें जायना आनी 18 वर्स जालें मरे आनीक कसं न्ही 10 वर्स जालीं आनी आमगेलें हें देवस्थान बांदचें जातलें म्हणून सोडलें खंय जाल्यार आज तुमकां हांगा वेंकटर म्हणून इतलें सुंदर रितीर पळोवचें मेळनाशिल्लो हट साधना ती देव म्हणले भावनेन केलेली कर्तव्याक 18 वर्षापर्यंत भगवद्गीतेन तुले 18 अध्याय अर्जुनांक कृष्णान सांगिल्लें उपदेशामृत तें हांगा 18 वर्षापर्यंत देवस्थान अत्यंत सुंदर सुदृढ रितीर सुव्यवस्थित एक अजरामर जावन आशिल्लें तसलें मंदिर निर्माण जावन आज वज्र महोत्सव आचरण करचें तुमकां पुरा अवकाश दिलेलो तसलें म्हालगड्यान पयलीं तुमी नमस्कार करका हंत कारण कसं नाही कारण काय ना कस की म्हळ्यार षट्सु यत्नम मनुष्याणाम सप्तमम दैवचिंतनम सहभाग प्रयत्न आमगेले जावका 7 आसनाय तें 7 न्हय तें वंदरिंद आरंभ वंदून आशिल्लें तसलें दैवबल तें दैवबल मेळटा तेन्ना केन्ना तें मेळचें संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनांसि जानताम संघटन जावका परस्परांत एकमेकांत संगच्छध्वम देवस्थाना कर्तव्या खातीर वता आसा म्हाका कसलो फायदो ना तांतूळ कसलें 1-2 रुपये काडून भितर खिशान घालची ना हें तर मनान निस्वार्थ सेवा संगच्छध्वम संवदध्वम उल्लोच एकवतर उलोवका एकल्यान उरलें तें पुरा लोकांक आयकुका तें मान्य करका ताका गौरव दिवका थंय देव आसा तदनंतर संवो मनांसि जानतान हांगा उत्तर उरलो घेवन भायर वच्या भितर मनान तुला विंगड म्हणे परिणाम करून थंय थंय करून घाले रे ताजे परिणाम विंगडचे तें जावचें ना जाल्यार हें दूद केलें दूद आशिल्लें दूद जावन उरलें त्या दुदाक धंय केलें तरी तूप केलें धंय जायना जाल्यार तूप करचें ना धंय जालें घेवन तांतूं लोणी काडून ताजे नंतर तूप करका इतलें काम हे सन म्हणे प्रयत्न करचे देखून सात्वेचे ते परमात्मा अनुग्रहान ते हे वेंकटरमण देव श्री भू सहित जावन अत्यंत योग्य रितीर प्रसन्न
दिव्य दृष्टे प्रसन्नात्मा म्हणून सांगलाय. तसल तो एक प्रसन्न चित्तात्मा परमात्मा व्यंकटेश देव हंगा विराजमान जावन तुमका सर्वां उद्धार केली. तसले हे व्यंकटरमणाले सेवा आज तुमका हज पहिले द्वारकानाथ स्वाम्याने कसले रामदेवान तुम्ही भजन केले. व्यंकटेश देव येऊन बसलो आणि कशी बसलो त्यांना अनेक सांगता देवाला सेवेच विषयी झालो. गुरुल आणि समाज संबंध कसे आशिलो म्हणून आता बी भरपूर असा. आता थोडं आमगे डांबिकतनाचे थोडं चलतं असा. कसं नाही येद्रा दाखवत तसं थोडं चलता. हे केन्ना करचे ना आम्ही. गुरुश्च गुरुतान दिशेत व्यंकटेश देव उल्लयना तो ताण केल्ली उपासकाकडच्यान उल्लयशिता. आज आता इतले लोक हांग घेऊन पुरा लोकांनी ते पहिले कमिटी सदस्यांकी अथवा अध्यक्ष अथवा तांगेल नत्र कोण येऊन प्रसाद घेतलो प्रति एकल्या स्वाम्यानं बरे करतो तुमका देव म्हणून सांगले. हे द्वारकानाथ स्वाम्यानं सांगेल म्हणले का तुम्ही. आणि दुसरेचे मुखार अशी सेव करा रे म्हणून सांगले. हे कसले देवाला आणि तुमगेल कुटुंबात संबंध केन्ना चुकून घेऊ नकाचे म्हणून हांग नमुने उरतले. तुमका ते नाका की केवळ देव कोणालो आमगेलो आम्ही चंदकोर सेव करता गेली. आईन तसल कर्तव्य ते परिपालन करून वचका. मस्त दिवसाच विषय नाही हो. आशील तिथल्या दिवसा मित्र आम्ही सागरांत जन्मान आयल्याचे आम्ही सागरांत जन्म आयले का समुद्रांत असा आम्ही काही असं तुम्ही उद्दा मात्र समुद्रावर नामून लेख नाकाचे. समुद्रांत हांगा शेष असा गरुड असा हनुमंत असा लक्ष्मी असा गणपती असा. ते शेषशाही जावन असेल तसं व्यंकटरमणान तेन तुमका दर्शन देऊ का म्हणना तागेन सपरिवार समेत तो हंगा हे समुद्रा मित्र असा. हो क्षीरसागर नाही जल तरीची जनसागरामध्ये तो हंगा व्यंकटेश देव उरनो तुमका पुरा एक दिव्य भव्य प्रसन्न दर्शन दिता असा. म्हणून गुरु केन्ना विसरचे ना. गुरुला आशीर्वाद जो द्वारकानाथ स्वामीने आशिल तू सुधार घेन कश की आशिल घालचे रेडी जाऊन बसले म्हणून ते वंदे सुहास्य वदनम द्वारकानाथ योगिनम केन्ना प्रसन्न चित्त तांगेले कोणाक बरोच आशीर्वाद दिवत तसले. आज तीच परंपरा आमगेल हांतो मठ परंपरे मित्र तशींची देव बर कर म्हणलं आमगेल परमपूज्य स्वाम्याल तोंडासान येता असा. हे आमगेल खरेंची सांग तुमका हे 100% आमगेल समाजा उद्धाराक एक लाईट हो उजवाड. हे उजवाडांत आम्ही अस्सल उजवाड असताना आम्ही काळ कांपुडचे प्रयत्न करचे ना. कित्याक स्वाम्याल उद्देश समाज एक समाज बर जाव का समाजान संघटन जाव का समाजात आमगेल मस्त देवस्थान असेल ही देवस्थान पुरा बरे कोण चलोन होर का नित्य उत्सव बरे रीतीन जाव का वैभव पूर्ण जाऊन देवाल वैभव जाव का तन्मूलक देवाल वैभवात कशी अभिवृद्धी जाता मनुष्याले बी समाजाची बी वैभव तिथे रीती वैभव जाव का म्हणले कैक मनांतुल इच्छा समाज संघटना स्वाम्याल मनांतुल विचार
आमगा भितर कसकी दवर घेवन केन्ना करचें ना देवस्थानाचें एक प्रतिनिधित्व एक समिती देव काय फाल्यां जेवणां कर रे हां संतर्पण फाल्यां 5 लोकांक जेवणां म्हूण सांगचें येना सांगचें कोणें हें थंय आशिल्लें आडळीत मंडळीन करची वेवस्था फाल्यां 5 लोकांक जेवण परां 5 लोकांक जेवण हें पुरा कोण करचें की म्हळ्यार प्रतिनिधी देवाल संस्थान चलोवचें एक देवान पयलीं धोरण आमकां एक वेवस्था करून दवरल्या तांतू यजमान कोण की म्हळ्यार ಒಂದು देव ಎರಡನೇचे अध्यक्ष एक गुरु स्वामी स्वामीन सांगिल्ली आज्ञा ती गुरून देवान दिलेली आज्ञा म्हणून सगळ्या मुखांतर स्वामीन दिवस सूचना तक्क गौरव दिता गुरुश्य गुरुतान दिशेत गुरुचेर गौरव गुरुचेर भावना गुरुचेर श्रद्धा गुरुचेर भक्ती हे सर्वतर मनुष्यान दवरले तो मनुष्य अत्यंत उन्नतीक वचचेक आनी दुसरो वाट आनी नाका कलियुगा भितर हे मात्र सत्य 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 अशी नमुनेचे आमकां गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदाक 3 धर्मपीठ असल एक मार्गदर्शन दितले तसले आसाय आनी आमी खंयची चुकल तरी चुकील वाटेक समकोन परत आनी त्या वाटे हाडटा तसले गुरुपीठ आमकां अत्यंत तेजोमय सामर्थ्ययुक्त आसा म्हणून आपण आमकां न्ही कसन जावका म्हणून आपण तस्यामृतम क्षरति हस्तगतम प्रमादात म्हणून सांगलें अमृतम हस्तगतम आमकां ब्राह्मणांक अमृत म्हणून दिलें खंय कसलें अमृत तें देव धर्म गुरु मलगडे आचार विचार कशी चलका कशी चलेत हे पूरा एक अमृत कलश म्हळ्यार ज्ञानामृत कलश नಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ज्ञानामृत म्हणिल्लो तो अमृत कलश आमकां हातान दिला जाल्यार आमी अमृत अशें विश करून घेवचे केन्ना प्रयत्न करनाका म्हणून सांगता भगवद्गीते भितर कृष्ण तस्यामृतम क्षरति हस्तगतम प्रमादात तागेला पळय अर्जुना अमृत कलश दिला तुका हाज्यान तुवें तुगेल मुक्कावेले हे महाभारत युद्धा भितर तुगेल कसल सामर्थ्य दाखोवका पांडवान तुमगेले विजय जावका तें तूं कर्तव्य तुगेलें कर्तव्य केलें म्हणून जाल्यार ध्रुवम नित्य सत्य जावन तुमकां विजय प्राप्त जाता तेंची तुमकां अमृत मेळटा म्हणून सांगता आमकां अमृत म्हणून आनी खंयच्यान हाडचें वचका म्हणना आमी तुमकां अमृत हांगा होच वेंकटरमण दुसरें अमृत हांगा गुरू अशी तुमकां हें 2 नमुने अमृत कलश तुमकां ताजे हें दोन्ही संयोग जाले म्हळ्यार ज्ञानामृत ज्ञान सुज्ञान आरोग्य हे पुरा तो देव अनुग्रह करता मात्र श्रद्धा विहीनम यत्कर्म तत्सर्वं निष्फलं भवेत कर्तव्या भितर श्रद्धा उरका अंतःकरण शुद्धी उरका हो मेगेल देव वेंकटेश देव वेंकटरमण देव म्हाका लागता म्हणल्यार आत्मविश्वास पूर्वक परमात्माला सेव करता तोच तो देव सर्वां कामितार्थ प्रदायिने कसन जावका तें दिवचे बद्दल तो तयार जावन आसा ताका न्ही संसार म्हळ्यार कोण येना आमीच आमकां तो तागेल चरणारविंदाक कोण येता ताका रक्षण करता तसलें अशें नमुनेचेर आमगेलें जीवन चरित्र आतां एक सांगचें म्हळ्यार हांवें देव सोडनाकाज धर्म सोडनाकाज गुरू विसरनाकाज आज्ञा परिपालन करा आनमाक योग्य रितीर पळया आनीक समाजांत मात्र संघटन जावची एक शक्ती म्हळ्यार देवस्थान मात्र आनी खंय लग्ना म्हणटा संघटन जाल्यार आयस्क्रिमा बद्दल उलयतात रांदय कशी जाली म्हणून उलयतात आनी पलाव कशें जालो भारी बरें जालो रांदप्याक आनी 2 उतरां सांगून वतात हांगा बरें जाली नासलें तरीचे देवस्थानांत बिग्गेन कडगी चक्को समजला म्हणालो रांदप्याचेर येना हें कमिटीचे कोण आसा पळय तो चक्क करचे गेला हांवें तें जाल्यार आमचे गुल्लोचे मार्ग जावका आज हेंच करता आसा आमी हें करूं नाकाचें खंयच्या समाजाक सांगचे एक उद्देश हांवें समाज बरो जावका समाजान तूं एकल्या बद्दल एक चूक उलयली म्हणून जाल्यार तुमी देवा उलयले बरीच देवा बद्दल उलयले बरें जालें तुमी कारण कसं न्ही यजमान तो हांगा आनीक कमिटी आशिल्ले उलयले कसं म्हणून जालें तुमी देवा उलयले बरें जालें करो शुत्तान न्ही हें करचें ना कसं नासलें तरी तें मृष्टान्न भोजन पालिगे बंद पंचामृता बरें कोरकम बरें कोणू कोरका बरो निमित्त आमगेलो वज्र महोत्सव योग्य रितीर जावका काल जाल्लें निमित्त पूर्ण जालें ना आज उद्घाटन केलें मात्र स्वामीने 1 वर्ष पर्यंत प्रति शुद्ध अष्टमीक परमात्मा जन्मोत्सव आचरण करचे वेवस्था केल्या तुमकां हांतू वंचित जावं नाकाची कित्याक की म्हळ्यार धन धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुः धन संपत्ती दिल्या वेंकटेश देवान तुमकां धान्य दिलें अन्न दिलें खंय गेलें तरी अन्ना कमी केलें ना खंयच्या गांवां वचून राबा कमी केलें ना
जो हांग शिक्षण करून परतरी अमेरिका शिक्षण करून थंय कोटीगट रुपये जोडून थंय एकच की एक स्थान दिलें तुमकां हें कसन मेळ्ळें विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतां पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात धर्मम च सुखम प्राप्त जाल्ली धनान धर्म कर्तव्य कर का ते धर्म कर्तव्य केल्ल्यान मुखारांनी सुख मेळटा कशी इतले म्हालगड्यान तांकां कश्ट जाले तरी हो वेंकटरमण देव 8 वर्ष पर्यंत देवस्थान बांदून परत आनी द्वारका स्वामी आपोवन हाडून प्रतिश्ठ करून तांगेले अमृत हस्तान तो प्रतिष्ठापन जावन तस्सल कश्टान जाले तरी मुखार मेगेल कुटुंब उद्धार जावं का देवा मेगेल कुटुंब नात्र पणत्र आमगेल कुटुंब सूर्य चंद्र पर्यंत धन समृद्धी आरोग्य समृद्धी ऐश्वर्य हे सर्व तांणी तूं दिव का म्हण देवाला प्रार्थना केल्ल्याक आज प्रति एकल्यान तुमकां तुमगेले कामितार्थ प्रदायिने कोण दवरलें तुमकां केलें की ना व्हडान सांगा पळोवया हाका कारण हरील अनुग्रह गुरुल आशीर्वाद आज तुमको हो मालगड्यान केल्ले माडा रूख रोवन दवरून गेले ते आज चंद करून पंचायतीका नारळा हिंडी दवरून फल खातले तुम्ही जाल्यार माडगले खुशी आस कसली की म्हळ्यार इतले वर्षां भितर वज्र महोत्सव तुम्ही भारी मनान करून एक जावन तो वज्र महोत्सव पेळिल्लो हो पळोवचे मेळिल्लो एक पुण्यात्मा हांगा आसा आनी 3-4 लोक आसात नवे सीताराम माम वज्र महोत्सव ताका पळोवचे मेळ्ळो शतमान पर्यंत पळोवका ताणें आरोग्य देवान दिवका मनशान देवान मन केले तेवूय बी ताची एक योग्यता कसले म्हळ्यार निस्वार्थ सेवा निरहंकार सेवा निराडंबर सेवा निष्कलंक सेवा ती देवा जावका मनमना भव मद्भक्तः मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेक्ष्यति सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी मे कोण तो निस्वार्थ सेव करता आता पुरा तशी सेव करता देवाल दुड्ड कोण्या आपुणाचे कोण्या आपूण आमगेल्या समाजान तो विशय ना अनेक अन्य समाजा भितर उरतले की कोणें हांगाच न्हय ती 1 रुपय थंय खंय तरी वाटे हांगा परिसरांत खंय मेळटरीची ती रुपय हाता खिशान घालना तो घाल्ल्यार हे नोटा लागता म्हूण तें घालका पडटा म्हूण न्हय लागील नोट बी घालका पडटा म्हूण न्हय तें हें देवालेंची देवाल डब्बे व्हरून घालका असं म्हणलें एक नमुने बुद्धी म्हणून पुढे अस्सल एक वज्र महोत्सव आचरण करचे कालीची विष्णू सहस्रनाम हवन केलें संसार बंधनांतुलें विमोचन करच्याक संसारांत तुला कष्ट परिहार करच्याक संसारांत तुला सर्व विघ्न निवारण करच्याक संसारांत देवाल दिकान तोंड करून राबच्याक विष्णू सहस्रनाम हवन श्रेष्ठतम सांगिल्लें आसा परमपूज्य स्वाम्यान तुमकां मार्गदर्शन दिवन प्रथम जावन विष्णू सहस्रनाम हवन करा म्हणून सांगलें काल विष्णू सहस्रनाम हवन प्रत्येकल्यान तांचो योग्य विनियोग करच्याक श्री गणेशाय नमः काल केलें खंय धनदाय नमः तोचे धनद म्हळ्यार कुबेर भितर बशिल्लो वेंकटेश देव पुरा तुमकां त्या कुबेरान पुरा तुमकां तांगता गेलो थोडो अंश पुरा तुमकां प्रत्येकल्यान दिवन दवरला आतां तुमकां 1 वर्ष पर्यंत अवकाश आसा कितले वर्ष आनी मुखावेल फाल्गुण शुद्ध अष्टमी नंतर आनी परत तुमी शतमानान तयार करचे आडना ताजे खातीर हे वज्र महोत्सवा तयारी आतां हाली आयिल्ले आसा तांतू कोण्णेंच कसं करचें ना प्रत्येकल्यान सेवा करून अवकाश म्हळ्यार शेसकी म्हळ्यार यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किलबिषयैः भगवद्गीतेन कृष्ण सांगता सर्व तरेत किलबिश सर्व तरेत कष्ट सर्व दुःख चिंता दुस्वप्न दुश्शकुन धौर मनस्य नाना तरेचे चांचल्य विचार हे पुरा निवारण जावका जाल्यार यज्ञशिष्टाशिनः संतो यज्ञ मुखांतर कर्म करी अग्निस्थ सर्वदाहकः तो सर्व तरेचे तो अग्न्यंतर्गत परशुराम आम्ही घाल्ले हवीस कशी प्रितीन स्वीकार करून चरड कशी लाईल त्यांना ते चंद करून ताका चंद करून बुलसानो कशी ते हट केले तरी दिता पळया आमगेले परशुराम हट करना मंत्र म्हळ्यार खुशी जाता मंत्र म्हणील त्यांना ताका लायिल्ल्यावर देता आं करता स्वाहाकार घेलील तसले प्रति एक हवीस प्रितीन स्वीकार करून त्या सर्व विभूती जावन परिणाम जाता तस्य मनुष्याला सर्व पाप सर्व किलबिश सर्व दुःख चिंता सर्व परिहार करचेक यज्ञ मार्ग विशेष रितीन सांगिल्लो आसा म्हण आपण आतां आमी परशुराम क्षेत्र आशिल्ल्या वेल्यान तशें ताजे वेल्यान आम्ही आतां तुमकां हो एक वज्र महोत्सवाचे अवकाश 1 वर्ष पर्यंत प्रति म्हयन्याक एक नमुन्याचे यज्ञ कर्म दवरले हांगा न्हय प्रत्येकल्यान यज्ञ 1 वर्ष पर्यंत तुमकां दिल्ली धना भितर कृतार्थ जावता तसले वेवस्था तुमकां ते देवान वेंकटरमणान मालगड्याल पुण्योदयान तांणी कश्ट पावले तरी आतां तुमकां धनधान्य समृद्धी दिवन एक मार्ग दाखयला तस्यामृतम क्षरती हस्तगतम प्रमादात हे अमृत तुमकां मेळ्ळी तुमी हंतू वंचित जावचे ना प्रत्येकल्यान हंतू योग्य रितीर सेवा करका
हांगाशिल्यान मात्र न्हय सागर गांवचे अरबी समुद्र आनी कितले समुद्र सांगून गेले उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम पुरा कಡೆ 3 वांट समुद्र आसा समुद्रा पेल्ले नाशिल्ले सागर गांवचे महान महान आसा की ना तांकां पुरा हे 1 वर्षा भितर हाडका तुम्ही हांगा आमगेले देवाला वज्र महोत्सव प्रत्येकान तुम्ही हांगा येवका कितले तिकीट उरो दिता एक म्हळ्यार तिकीटाक पुण्य म्हणले तिकीट आनी मेळना हे पुण्य म्हणले तिकीट संपादन करच्याक थंय तितलो खर्चून आयले मात्र इतलं मात्र लक्षात दवरून घेया तुमगे चेडूं खंयी उरोवचें तांकां पुरा हे 1 वर्षा भितर न्हय म्हणटा परत आनीक मुक्ताय संदर्भ 60वें वर्ष त्या वर्षा समयाचेर वज्र महोत्सव महोन्नत महोत्सव जावचो आसा त्या टायमाचेर परत आनी तुमगेले अमेरिका उरोन ऑस्ट्रेलिया उरोन जर्मन उरोन जपान उरोन तांकां बेंगलोर खंयी उरोन तांकां पुरा लोकांक तुमी आपोवका ती तोंड पुरा एक पंत देव पळोव आमगेलो पळय मेगेलो नात्त आयलो मेगेलो चेडूं आयले मेगेलो पूत आयलो मेगेलो पणत्र आयलो देवा बेस म्हणले का वसुधैव कुटुंबकम सर्व तागेले चेडूं म्हळ्यार आनी दुसरें कोणें न्हय आमकां ताणें सांबाळका आमकां जाव कशीन दिवका विद्या दिवका बुद्धी दिवका हें पुरो तागेलें मागलें मात ताणें शाश्वत दिवचें ताजे खातीर तागेलें मागून म्हालगड्यांनी आज चेडूवांक बरें विद्यावंत केला धनवंत केला तांत कोण्यांची हंत भितर 1 वर्षा भितर प्रत्येकल्यान तुमी तुमगेल्या चेडूवांकी नात्रांकी खंयी उरोवचें तांकां एक पंत अवकाश हे सागर गांवांत येवन त्या देवाक एक दर्शन घेवन ताका एक सेव करून वेवस्था तुमी म्हालगड्यान तांकां उत्तम मार्गदर्शन दिवका यो रे पुता पर आमगेले हांगा आमगेली सेवा आसा खंयी उर तूं यो आनी बेंगलोर आशिल्ले यो आनी वच म्हणचें जाता अमेरिका आशिल्लें पुरो जायना एक 8 दिवस रावचें करून येवका तांणी तसली वेवस्था ही तुमी चेडूवांक नात्रांक मार्गदर्शन दिवन परत आनी ते फाल्गुण कशें विश्वावसुनाम संवत्सरांत फाल्गुण शुक्ल अष्टमी त्या समयाचेर हे महोन्नत महोत्सवाक प्रत्येकल्यान तुमगे चेडूवांक नात्रांक पुरा हांगा पळोवन हाड एक पंत देवाक पळोवंक तसलो अवकाश दिया कित्याक म्हळ्यार देवा बी एक खुशी जाता कसले की म्हळ्यार आमकां आमगेलो नातू अमेरिका आशिल्लो तो येवन पावलो म्हणून जाल्यार आमकां कितलो खूश येता तितली खुशी ताजे 100 पट्टान देवाक खूश येता मेगेले एक वज्र महोत्सवाक हागेल म्हालगड्यान प्रतिश्ठ केल्ले म्हाका आज म्हाका पुरा लोक पळोवचे मेळ्ळी म्हणली ही खुशी तर देवा जाल्ली आनी तुमकां ताजी किना वयल्यानी कसलें नाका हें मात्र हांव सांगता ताजे खातीर हे एक प्रति म्हयन्यान जावं तसले यज्ञ कर्मांत तूं प्रत्येकल्यान भाग घेवन देवाल अनुग्रहाक पात्र जावका दुसरेचे देवान दिलेली एक ऐश्वर्य संपत्ती हांगा प्रत्येक सेवे भितर सर्वांनी एक योग्य रितीन सेवा करका कोणाल्या खातीर न्हय कमिटी खातीर न्हय कोणाल्या खातीर नाका कोणा खातीर आमकां देवान योग्य रितीन दिलें आनी त्या निमित्तान ही एक सेवा आमगेले निमित्त जावका देवा तूं करून घेवका म्हणली प्रार्थना म्हणा फुडें असल एक पयलीं केन्ना तुमी ते राम भजन करून फोटो दवरून म्हालगड्यान केलेले सेवेक व्यंकटेश देव येवन बसलो परत आनी हे वज्र महोत्सवाक 1 वर्ष पर्यंत 550 दिवस कोण आयलो परत आनी आमगेलो रामदेव आयला हांगा हो तुमगेलो योग पळया म्हणा फुडें असल एक 550 वर्षाक स्पष्ट जालें तसल ते रामचंद्र आले सेव करून व्यंकटेश देव येवन बसलो आज व्यंकटेश देवा प्रतिश्ठ केल्ल्याक वज्र महोत्सवा समयाचेरीची हांगा रामदेवाल सेवा श्रीराम जय जय राम अशी करता की आनी विंगड मनास तुमगेलो हो जय जय राम ना जय जय राम 13 अक्षर जाले 14 नाका 12 नाका आनी तशी मुखारशी या देव बरें करता आनीक हे एक तुम्ही चंद रितीन हे वज्र महोत्सवाती श्री गणेशाय नमः काल आरंभ जाल्ली सेवा ही नियतम बरे रितीन कसं शुक्ल पक्षे यथा शशी कशी शुक्ल पक्षात चंद्र अभिवृद्धी जात वतकी तशी तुमगे हे प्रति म्हयन्यान जावं तसले अनुष्ठाना भितर सर्व समाजाचे आनी योग्य रितीन भाग घेवन देवाल आमगेले व्यंकटेश देवाल वज्र महोत्सव हे वज्र महोत्सवांत आमी प्रत्येकल्यान सेव करूका सेव करून आमी कृतार्थ जावका मुखार आमगे चेडूं बरें जावका म्हणले एक उद्देश दवरून घेतलेल्या म्हालगड्यान केलेले सेवेक आज ताजी समस्त ते योग्य रितीन अभिवृद्धी कार्याक इतलो व्हड विस्तारीत हांगा हे वैभव पळयले रे
हे समुद्रांतू आशिल्लें देवस्थानशें दिसता पळयलें कितें की म्हळ्यार खंय गेले तरीची इतलो विस्तारीत जाग्या भितर हे नमुने वेवस्था अशें नमुने एक चंदाये ही लोकांलें तुमगेलें आगमन लोकांक सेव करची हें पळयलें रे भारी खुशी जाता म्हणा फुडें आनीक नमुन्याचेर एक देवालय सानिध्य अभिवृद्धी जावन काल परमपूज्य स्वाम्याल अमृत हस्तान अभिषेक पर्यंत जावन परत आनी 1 वर्षाचे सर्टिफिकेट आमी देवा 1 वर्षा वाडी खातीर दवरता पळय खंय आनी खंय दवरता बँकांतू दवरची दुड्ड दवरता तेंची तेव्हा दवरली ती 1 वर्षा वाड परत आनी ताका जॉईंट करून आमी कशी करता की तशी काल स्वाम्यान अभिषेक केले निमित्तानं देवान सामर्थ्य आनीकचे सानिध्य प्रसन्नता वाढली ही 1 वर्ष पर्यंत परत आनी पुनरागमनायच स्वाम्याल आगमन पर्यंत मध्यानी 2 स्वाम्याल आगमना बद्दल तुम्ही विनंती केल्या म्हणून ऐकलें तांगेलें बी आगमन जावन आमगेल्या समाजाक बरो एक आशीर्वाद ते गुरुल बी प्राप्त जावं आनीक सर्वांक आयुष्य आरोग्य सुख सौभाग्य सन्मंगल देव प्राप्त करो व्यंकटेश देवाली अनुग्रहाक आशीर्वादांत वंचित जावचे ना गुरुल सेवा बरी करून गुरुल आज्ञा परिपालन करून योग्य रितीर चल्लील कडेन आमगेलो समाजो आनी उन्नती विशयान उरलोत ना तशी समाधानपूर्वक संघटनेन योग्य रितीर एकल्यान उलयलें एकलें आयकून अनेक 10 वेकांना सोणकाचे आयकून तेच कर्तव्य कोर दाखोवन हांगाची युवक मंडळ आनी हांगा महिला मंडळ आनीक अर्चक वृंद आनी समितीचे अशी पुरा एक वेवस्था बरी सांगा अशी पळोवचें गेल्यार 100 गटल्या बायल हांगा सुप्रभात सेवेक अथवा सकाळीं दारले येतात अशी पुरा अशी भयंकर नमुने हांगा योग्य रितीर वेवस्था आसा ही वेवस्था निरंतर जावन परमात्माला सेवेक तुमगेलें शरीर केन्नाच विनियोग जाता उरो ही चेडूवांक तुमगेल्या नातरांक बी स्कुलाक इंग्लीश शिकोवचे सोल्टरीची थोड सनातन हिंदू धर्मा बद्दल आमगेले देव व्यंकटरमण हांगा आसा आमगेले स्वामी आसाची हे एक तांकां दिवसा 1-2 पंतपुडींची ते उच्चार करचे का देवा कडेन बसून ते एक तुम्ही शिकोवका म्हणून हांव एक सर्वांक विनंती करूं येता आनीक अशींच आमकां 1 वर्ष पर्यंत तुमकां हे एक वेवस्थे भितर वज्र महोत्सव संभ्रम आतां उद्घाटन केलें पळय हो संभ्रम अत्यंत उच्चाय स्थितीर वचून परत आनी ते देवाल परमात्माला सेवा योग्य रितीर प्रत्येकल्यान योग्य रितीर तनु मन धन त्रिकरणपूर्वक सेव करून तुमकां कृतार्थ जावं तशें तो हांगा व्हरोन विदेशां व्हरोन परस्थळांवरून प्रत्येकल्यान तुम्ही आमंत्रण दिवन तुमगे चेडूवांक नात्रांक हे महोत्सवाक आपोवन योग्य रितीर सेव करून ते देवाल सेवेक कृतार्थ जावका गुरू आशीर्वादाक पात्र जावका अशें म्हणून पुनः पुनः तुमकां एक ब्राह्मण जावन विनंती करता तुमकां ती योग्यता तसलें बी समर्थना तो देव अनुग्रह करो अशें म्हणून देवाल्या प्रार्थना करत देवाल व्यंकटरमणाल चरणारविंदा नमस्कार करून हांव उरलेले उतरांत कसलें चेडवणी जाले तरेची परमपूज्य स्वामीन म्हाका क्षम करून परत आनीक सागरगांवां येवत तशें एक अवकाशो व्यंकटरमणान दिवत तशी कर काश म्हणून देवाल्या प्रार्थना करत 2 उतर समाप्ती करता सर्वांक नमस्कार. वेदमूर्ती मुकुंद भट मामाका समाजा वतीनं अत्यंत भक्तिपूर्वक धन्यवाद सांगता आसा तशीं तांणी स्वाम्या लागीं अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता. आता हाजी नंतर परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य आशीर्वचन चलता सर्व लोकांना शांत रितीन बोसका म्हणून विनंती करता.
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सागर लक्ष्मी व्यंकटरमण देवस्थानाचे मुक्काविल वर्ष अर्थात विश्वावसु नाम संवत्सराचे फाल्गुन शुद्ध अष्टमी दिवसाक 60 वर्षाचे प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सवाचे निमित्तान एक वर्ष पहिले हांगा अनेक धार्मिक अनुष्ठान आचरण करका प्रति महिन्याचे शुद्ध अष्टमी दिवसाक एक हवन कार्यक्रम आईल सर्वही जनांतु सहभाग जल तसल जनांक तंतु सम्राधन की अर्थात प्रसाद रूपान भोजन की इत्यादी मस्तितले कार्यक्रम गांतून घेतील असा तजे शुभारंभ आईचे दिवसाक स्वाम्याले उपस्थितींतू हांगा घडत असा अत्यंत महत्वाचे कसन की म्हळ्यारी आमगेल्याची परंपरेचे आमगेले परम गुरु जावन घेनाशिल तसले आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी 59 वर्षा पहिले हांगा लक्ष्मी व्यंकटरमण देवाक महालक्ष्मी लक्ष्मी व्यंकटरमण देवाक हांगा प्रतिष्ठापन केले। त्या प्रतिष्ठापन जावन 60 वर्ष जाता आशिल्ले एक उडगासाक हांगे एक बरे एक होड कार्यक्रम तुम्ही गांतून घेतील असा। आता आम्ही आईल दिवसाकच सांगले की इतल्यानी होड कार्यक्रमांनी करकावे प्रति वर्ष जात न्ही। 1 वर्ष जाता 2 वर्ष जाता 3 वर्ष जाता 25 50 60 तर आमगेले आम्ही केन्नाय सांगताची आमगेल्यांनी देवाल हंतू मस्तितलो व्यत्यास असा। वर्ष प्रतिष्ठापन जाल्ला काही वर्ष जाता असा आमकां ही वर्ष जाता असा। आतां हांगा कोणाय तरी आतां पळया सीताराम राव आसा ताका 93 वर्ष जाले आनीक लोक कोणाय तरी आसा ताका 95 वर्ष जाले आनीक लोक कोणके आसा ताका 80 वर्ष जाले आनीक लोक कोणके आसा ताका 75 जाता आनीक लोक कोणके आसा ताका 60 वर्ष जाता। तर कसन प्रॉब्लेम कसन की म्हळ्यारी आमी केन्नाय हे उदाहरण दिता उरताची केन्नाय पळया तुमकां आतां इन्विटेशन आयले उरताले ना इन्विटेशन येताले तंतू शब्द कसन बरयले की म्हळ्यारी 60 वर्षाचे प्रतिष्ठा वर्धंती निमित्तान कार्यक्रम दवरून घेतील असाची समाज बांधवान तंतू उपस्थिती उरका म्हणून हे करताचे देवाल कार्यक्रमाकांनी। तशी अनेकल्या कोणाक तरी 60 वर्ष जाल्या बा 60th बर्थडे म्हणून आमी हे करता ना जन्मदिवस म्हणून हे करतात थंय तागेल पर्सनल इन्विटेशनाक तागेल जन्मदिवसाक मगेल 60 वर्ष वर्धंती म्हणून ताका तो इन्विटेशन दिना तो कसो म्हणून घालता 60 वर्षाचे मागेल जन्मदिवसू आणि तुम्ही येवन घेनू मागेल हे अंतू कार्यक्रमांत सहभाग जावचे थंय वैके 60 हाकाही 60 बट व्यत्यास कसन की म्हळ्यारी देवाल इन्विटेशन बरयताना वर्धंती उत्सव म्हणून बरयले आणि हागेले जन्मदिवसाचे महोत्सव म्हणून बरयले तेही उत्सवाची किंतु वर्धंती म्हणून घालना तो कसं घालता जन्मदिवसाचे उत्सव म्हणून घालता हंग घालताना 60 वर्षाचे प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सव घालता प्रतिष्ठा उत्सव न्ही प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सव आणि हे दिकान घालताना जन्मदिनाचे महोत्सव म्हणून घालतात जन्मदिन वर्धंती महोत्सव म्हणून घालना व्यत्यास कसन की म्हळ्यारी आमकांनी एक संस्थेक ना गुरु मठाक एक व्यत्यास ना देवस्थानाक व्यत्यास कसन की म्हळ्यारी आमकां 60 वर्ष जालतना सकाळी अंतू सुमार खुशी जाता मस्त म्हळ्यार मस्त खुशी आज म्हाका 60 जाल्ले एक संवत्सराची संपूर्ण चक्र
परिपूर्ण जाले 60 वर्ष जाले आज सांजेर उठ्ठलो का आपूण घेन पार्टी करून घेन केक हे ते उठू करचे उठू प्लॅन पहिले आराम जाता सकाळी हक्का पोवे सांजेर हे करे हंग भायर वचे हे करे अशी करे उठ्ठू जाता किंतु रात्री न्हिदेताना अयो मागेल संपूर्ण आयुष्याचे 1 वर्ष कमी जाल्ले म्हणून घेन रात्री बेजारता सकाळी खुशी आशिल्लो रात्री उठूची जाल्या नंतर रात्री न्हिदेताना आज 60 वर्ष जाले तगल वयोमान 80 वर्ष असल्यारी आणि 20 वर्ष मात्र उरलं म्हाका आणि 80 असल्यारी 60 जाल्यारी आणि 20 वर्ष मात्र उरले केन्ना 61 जाता आणि 19 वर्ष मात्र उरले आणि 18 वर्ष मात्र उरले आणि 17 वर्ष मात्र उरले हे भय दिसता तातून आमगेले केन्नाही उलयताना आमी केन्नाही वर्धंती म्हणून घालनाची आमगेले अभिवृद्धी ना आमके खंय ती एक गडी आसा केलो लोकांक 60 वर्ष मेळटा केलो लोकांक 70 मेळटा केलो लोकांक 80 केलो लोकांक 100 संवत्सर पर्यंत ताका जीवमान मेळटा किंतु तदनंतर एक दिवस मरण म्हणलें हें निश्चित आसा किंतु सागर लक्ष्मी वेंकटरमण देवा तशें न्ही आज 60 जाल्लो आसा फाल्यां अमृत महोत्सव 75 जाता फाल्यां शतमानोत्सव जाता 120 जाता 150 जाता 200 वर्ष जाता अनेक वर्ष पर्यंत शतमान पर्यंत देवालय वैभव देवालय वर्धंती हे वाडत उरता तातून वर्धंती म्हणून सांगलें वर्धंती म्हळ्यार कशें वाडत उरता आमगेले वाडतवे ना हां वयोमान वाडत उरता कशी वयोमान वाडत वता तशीची मरण वैकेची लागीं येता व्हरता आमगेली अभिवृद्धी जायना किंतु देवाल तशी न्ही मठाचे तशी न्ही आज मठ 550 वर्षाक येवन घेवन पाविल्लो आसा 550 वर्षा पयले नारायण तीर्थ स्वाम्यान आरंभ केलो तसल परंपरा आज 550 वर्षाक येवन घेवन पाविल्लो आसा म्हळ्यार अभिवृद्धी जायत वता मठ देवस्थान अनेक कितलेय जाल्यार वैकेची मनुष्य स्थिर नाही किंतु देव ना मठ हे मुखाल अनेक वर्ष पर्यंत अभिवृद्धी जायत वता कंपनी वैके स्थिर नाही आज कंपनी बरे आसा फाल्यां कशें एक पॉलिसी आयले हागेल फुल्ल कंपनी बुडल्यार वैकेची चान्सीस उरता किंतु देवस्थान हे ते खंयचे रितीर वैकेची तातून अभिवृद्धी जायत उरता तातून आमी केन्नाही हांग बरयताना वर्धंती उत्सव म्हणून बरयताची आणि हांगा मनुष्याला कशें बरयताना तेन्ना आमी कशें करताची जन्म दिवसाचे महोत्सव म्हणून इतले घालता वर्धंती म्हणून घालनाची सो इतले कॅटेगरीली एक शब्दाक महत्व दिल्लो आसा तुम्ही केन्ना तरी अशी देवालेगी प्रार्थना करताना एक 4-5 शब्द तुम्ही वापरेल उरताले फॉर एन एग्जाम्पल दया सिंधू म्हणून आपेल उरताले करुणामूर्ती म्हणून तुम्ही आपेल उरताले ना करुणा सागर म्हणून तुम्ही आपेल उरताले ना दयानिधे म्हणून तुम्ही आपेल उरताले हे असले एक 4-5 शब्द तुम्ही वापरेल उरताले वेंकटरमणाला येद्रा दयानिधी तू करुणामूर्ती तू करुणासागर तू दया सिंधू तू म्हणून आमी उठो आपेताची बट कित्याक आपेत आसाची केन्ना तुम्ही आलोचन केले हांवें हांव ताका दया सिंधू म्हणून आपेत आसा करुणामूर्ती म्हणून आपेत आसा करुणासागर म्हणून आपेत आसा म्हळ्यार हाजे अर्थ कसो न्हय की आमी कितली आमी हें करता आसाची इतलासल्यार वैके तूं आमचेरी दय दाखयत आसा करूण करत आसा आमी कितकी पाप करता आसाची कितलीची देवाक प्रतिनित्य करचे कर्मांत आमगे लोप दोश घडत आसा असल्यार वैकेची तो आमचेरी करूण करत आसा तो आमचेरी दय करत आसा आतां जर सिंपल भाशेन सांगता जाल्यार आत्ताचे रिसंटली तुमकां जावका जाल्यार कळका जाल्यार तुमकां कुट्ट लोकांक गोत आसा डोनाल्ड ट्रंप गोत आसा आतां एक बरे तागेले एक स्ट्रॅटजी आरंभ जाले तुमी कितलेक आमचेर टॅक्स लायताचे तितले टॅक्स आमी तुमचेर वैके लागता एक ट्रेड वॉर आरंभ जाले जर आमगेल देशाची वस्तू तुमगेल देशा विकताना तुम्ही जर टॅक्स लायता जाल्यार तुमगेल देशाची वस्तू आमगेल देशा विकताना तुम्ही कितले लायताची तुम्ही 100% लायता जाल्यार आमी वैके 100% लायताची तुम्ही 25% लायता जाल्यार आमी वैकेची रेसिप्रोकल ट्रेड वॉर ताणें 4 केल्ले आसा तो आमचेर दय करता स्वय हां अरे तुम्ही भारत देशाचे
तुम्ही व्यंकटरमणाला उपासन करता लोक, तुम्ही आमच्यावर 100% लाया, बट तुमगेल वस्तू हांगायल्यार 1% वैके लायना, तुमच्यावर हांव दय करता, तुमच्यावर हांव करुण करता म्हणून सांगतोय तो. एक शब्द वैके सांग ना, एक शब्द वैके सांग. खाली आमचेर न्ही आणि खंच की देश असा तांचेर वैकेची तो ह्याची गदा प्रहार करत असा. एक तुम्ही बघू का, तुम्ही कमी केल्यार हांव कमी करता, तुम्ही चढयल्यार हांव चढयता, ह्याची तागेल डिसिजन. तंत कसं नाही ना. सो तो आमचेरी दय करना, करुण करना, कसं नाही करना. किंतु देव जर फाल्याक तुमगेल कसं नाही एक देवाल कार्यक्रम असा, देव कितें करुणामुर्ती म्हळ्यार कितें सांगच्याक आमी सांगता साची. तुम्ही कसं करता की म्हळ्यार एक कसं नाही एक तुमगेल घरान तू अनुष्ठान की धार्मिक कार्यक्रम की ना कसं नाही करचे असल्यार वैक्याची तुम्ही एक पर्टिक्युलर एक डे पळयताच. केन्ना म्हाका केन्ना फ्री मेळटा त्या डे पळयत तो. म्हाका डे केन्ना फ्री का, एक संडे, एक शनिवारू, ना एक पब्लीक हॉलिडे, ना आनी कसं नाही तरी XYZ असल्यारी हां त्या दिवस रज मेळटा, ऑफिसा रज मेळटा अशें तुम्ही कॅल्क्युलेट करून घे न्हू. तुम्ही कसं करताची त्या दिवस तुम्ही कसं नाही तरी एक घरान तू धार्मिक कार्यक्रम की ना हां आज संडे, आज देवस्थाना वचे, आज शनिवार, आज सेकंड सॅटर्डे, बँकाक रज असा, आज आम्ही वचे. सो तुम्ही कसं करताची त्या दिवस पळोवन घे न्हू. तुम्ही देवाल कार्यक्रम की देवस्थाना वच की एक्सेट्रा करताच. जर तशीची तुम्ही कशी करता तशीची रेसिप्रोकल देवान केले री. देवान जर सांगल्यार तू शुक्रार पर्यंत या ना मागेले की तू येवचे शनिवार मात्र, सोमार तुल्यान शुक्रार पर्यंत हांव कसने तुका अनुग्रह करना म्हणून सांगलं म्हळ्यार तुम्ही कशी करतात तशी हांव पालन करचे. रेसिप्रोकल ट्रेड वर्तान चाल केलं म्हळ्यार तुमगेल गती कसन जाता. शनिवार दिवस मात्र तो देवालेक वचून गेलो, नमस्कार करच की, संध्यावंदन करच की, बाकी सोमार तुल्यान शुक्रवार पर्यंत हांव देवाक पळयना, जॉब करत उरता म्हणून जालें म्हळ्यार त्यातकून तुम सांगलें इतला मी करता जाल्यार लोप दोश कितलेही केल्यार वैकेची तो व्यंकटरमण आमकां रक्षण करता असा म्हळ्यार तागेल किंता करुणा मूर्ती आनी कोण असा म्हणून जगांत कोण असा म्हणून तुम्ही आलोचन करा. कोणे तरी असवे. जर देवान एक दिवस सांगलें तू म्हाका शनिवार मात्र हे करत न्ही रे, उपासन करत न्ही, हांव शनिवार मात्र तुका अनुग्रह करता, बाकी दिवस तू म्हागेलें उपासन करना, हांव त्या दिवस तुका अनुग्रह करना म्हणून एक दिवस तसल पॉलिसी जर देवान हाडलं म्हळ्यार आमगेल गती कसन जालें कसने करचेक जायना. बट देवान तशें केन्ना तरी केलें हांवें, केन्ना तरी तशी सांगलें हांवें तूं अशी केल्यार मात्र हांव हें करता. एक खुंड वैक्याची आमचेर खंयचे रितीर वैके वत्तड केन्नाही घातील ना. एक दिवस वैके वत्तड घातील ना, अशी कर का तशी कर का ना. हे आमगेले आम त्यातकून सांगलें मनुष्याक ज्ञान दिलें. सो मनुष्याक चॉईस असा, इधर ही हॅज टू सिलेक्ट ना ताणें सिलेक्ट करना शुरका. सो आमकां मनुष्य वर्गांक एक चॉईस मेळ्ळो आसा, आमी हे करूं का म्हणलें हे आमी स्वभाव जावन घेनू आमी देवालेक वच का. आतां मस्तीतले आतां हवन कार्यक्रमांनी दवरिल्लो आसा, मस्त लोक हातूंत सहभाग जाताले आनी जावू का, आनी हातूंत जावू का. कितें की म्हळ्यार जो पर्यंत मनुष्य त्याग करना तो पर्यंत देव ताका ही अनुग्रह करना. मनुष्याक केन्नाही त्याग बुद्धी उरका. आता हवन करताना भटमाम एक शब्द सांगेल ऐकत उरताले, इदम न म म्हणून घे न्हू एक शब्द आयकल उरताले ना तुमगे कडच्यान सांगे सिता. भटमाम बाकी मंत्र उठू भटमाम म्हणता पटा हे मंत्र म्हणता कडे लास्ट यजमान सांगताना कसं म्हणे सिता, इदम न म म्हणून घेन सांगे सिता. कितेक यजमान तू आईच हवनाचो यजमान तू कसने द्रव्य तू देवाक आहुती म्हणून घेन दिता त्या द्रव्याचेरी तुक आनी मोह उरनाशी उरका, अहंकार उरनाशी उरका. मागेले म्हणले कसने रितीरी चिंतन उरनाशीची देवाक तितले आमी समर्पण भावारी आमी ते कसनेच आहुती की वस्तू की तितले समर्पणपूर्वक जावन देवाक आमी दिवू का. त्यातकून इदम न म हे वस्तू आतां मागेल न्ही, तुका हांव समर्पण केलें. समर्पण केले नंतर हे मागेल न्ही म्हणले एक भावनेन आमी देवाक समर्पण करका. किंतु आमकां केलो पंत कसन जात की म्हळ्यार
केलोपंत आमी वस्तू दिले कडेन आनीकची मनान तूं ते विशय उरता रक्तगत जावन घेवन उरता. आमी केन्नाय हे उदाहरण दिता उरताची. एक व्यक्ती एक भटमामा आपूण घेवन ताका आज कशी तुमी मस्त लोकांक तुमी एक स्वाम्या कडच्यान शाल दिले ना आनी कसान एक वस्तू दिल्या तशीच एक भटमामान एक भटमामाक एक ग्रहस्थान आपूण घेवन ताका बरेच धाट बॉर्डर आशिल्ले एक शालू ताका एक वस्त्र हे उट्टूची ताका दिले. कितलीकी दिवसां नंतर त्या भटमामान त्या वस्त्र घालून घेवन तागेलेची एक कुटुंबाच्या कोणालकी एकल्याले दुसऱ्या व्यक्तीले फंक्शनाक गेल्लो. भटमाम यजमानाल न्ही यजमानाल कोणालकी दुसऱ्या कार्यक्रमाक गेलो. थंय ते कोण व्यक्तीन वस्त्र धाट बॉर्डरान आशिल्ले कोण दान केले पळय तो व्यक्ती थंय आशिल्लो. थंय गेलतना ताणें भटमामा पळोवन घेवन भटमाम हे हांव निवे तुमकां दिल्ले म्हणून घेवन सांगता. ऑलरेडी भटमामाक दिवन घेवन कृष्णार्पण करून जावन गेले. कृष्णार्पण करून जावन घेवन 6 म्हयने जाले. भटमामान ते निसून जाले नंतर वैकेची तो यजमान कसं म्हणटास की म्हळ्यार भटमाम हांव दिल्ले वे म्हणून आनीक हांव म्हणले आनीक अहंकार तागेले की आसा. हांव दिल्ली वस्तू म्हणून घेवन आनीक तागे मनास कृष्णार्पण करून जाले तरीही वापस ताजें चिंतन तागेल्या मनान तो आसा. तातूंत देवालेक दितना केन्नाही हे उरचें ना. आतां कोणें तरी दुसऱ्यान सांगलें रडना. फॉर एन एग्जाम्पल कमिटीन सांग अरे तुगेले बापसून हे एक हार दिले ओके बट ताण जावन घेवन कृष्णार्पण जाले नंतर हांव दिलेले हार हे हांव दिलेले हांव दिल्ले हे जर तूं दवरले रे ते कृष्णार्पण बुद्दीन दिले ना तुगेले मनांत आनीकची ताजे एक मोह आनीकची तुगेल्या मनांत आसा म्हणून घेवन जाता. तातूंत एक पंत दिलवे कृष्णार्पण जाल्वे ताजे बद्दल चकार काडचे न्ही विशय काडचे ना. दिवचे पयलीं आलोचन करा. दिवचे पयलीं आलोचन करा. दिले नंतर ताजे बद्दल आलोचन करची न्हय म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. सो इतले समर्पण भाव जावन घेवन आमी प्रत्येक कार्य करका म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. आतां त्याग बुद्धी हेची त्याग करचे मागेल वस्तू हांव त्याग करचे म्हाका आतां ना हे हांव देवा खातीर दिल्लें ना हे व्यक्तीक हांव दान केलें हे आतां मागेल न्हय हांव देवाक दिवन जालें. आतां ताजे बद्दल म्हाका थोडे तंतू थोडे हे दी ना ताजे बद्दल अपेक्षा दवरचे हांव तुका हे दिता तूं म्हाका हे दी हांव तुका अशी करता तूं म्हाका अशी दी. हे केल्यार कसन जाता वेवहार केले तशें जाता व्यापार केले तशें जाता समर्पण भाव कसने दिसना. तातूंत देव खंयची व्यक्ती त्याग करता त्या व्यक्तीक अनुग्रह करचे कितें आमी एक सांगता म्हळ्यार एक 2 लोक अशी रहदारी म्हळ्यार तांणी खंयकी वच्चे आशिल्ले. ते 2 लोकांक खंयकी वच्चे आशिल्लतना तांगेले एक ते पयल्या काळांत कशें की म्हळ्यार कोणें ट्रॅवल करता जाल्यार तांगेल्या हातांत एक बुत्ती उरता आशिल्ले खावची बुत्ती म्हणटाचे आमी. सो तांणी दोगी लोक अशी प्रयाण करचे म्हणून घेवन एक भायर सरतना कसन एक खावन वचचे म्हणून घेवन तांणी लेखत आसतना आनीक 3रो व्यक्ती येता. ते 2 ट्रॅव्हलर कोण प्रयाणीक आसाची तांगेले बुत्ती आशिल्ले. एक व्यक्ती लेगी 3 चपाती आशिल्ली. कितले 3 चपाती आशिल्ले थोडे गणिता विशय. आनेकल्या लेगी तागे लेगी 5 चपाती आशिल्ले. सो तिसरेच कोण येता तागे लेगी काही ना. तिसरेच व्यक्तीले काही ना ताकाही पोटा भूक लागील आसा. सो आतां तागेले 3 आसा हागे लेगी 5 आसा. टोटल कितले जाले 8 आसा. 3 लोकांक विभाग करा करचे जाता ना. 2 पंत करा कट करा चपाती 2 पीस केले कितले जाले 16 जाले आनी विंगड करचे जातवे ना. सो तांणी कसन केले की म्हळ्यार 3 विभाग केले. टोटल 8 चपातीचे कितले विभाग केले 3 विभाग केले. तेन्ना कितले जाले 24 पीस जाले. आतां तांणी कसन केले 3 लोकांक वांटून घाले कितले जाले 8 8 8 आनी तुमगेले वैके प्रतिश्ठ जाले फाल्गुन शुद्ध अष्टमी 8. सो ताका कांय लिंक ना म्हळें हरशी सांगलें. सो 8 8 8 तांणी वांटून घेतले. वांटून घेतले नंतर पोट भरले. तो तिसरेच व्यक्ती कोण आसा तागेले कसने नाशिल्ले तागेले काही नाशिल्ले खाणा काही नाशिल्ले. खाण हे 2 लोकांना ताका दिले. ताण कडेन वतना
तांकां एक 8 पैसे ना 8 रुपये 8 पैसे ना 8 रुपये तांकां दिले, तुम्ही वांटून घ्या. मागेले पैसे म्हळ्यार खाण नाशिल्ले, हे पैसे आशिल्ले हे तुम्ही वांटून घ्या म्हळें. आनी तो मुखार शिलो. तांकां आतां 8 रुपये मेळ कुडेन आतां तांणी दोग लोकांनी हें केलें की आतां आमी 4 रुपये करून घेवन वांटून घेवे म्हणून घेवन सांगता. ना 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 मागेल 3 रोटी आशिल्ले हांव 3 रुपये घेता, तुगेले 5 रोटी आशिल्ले तूं 5 रुपये घे. ना 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 4 जाल्यार बरें म्हणून घेवन अशी तांगेले मध्ये चाल जालें. तशीच हें करतना एकलो पुजारी आयलो, एक भटमाम आयलो. भटमाम आयलो कुडेन भटमामान विचारलें कितें तुमी गलाट मारून घेवन झगड करून घेता आसाची कसं न्हय. ना ना अशी जालें आनी आतां आमकां 8 रुपये मेळ्ळे आसा, हांव 4 रुपये जावं का म्हणटा आसा ना हांव 3-5 करता आसा. जायत तर आमी डिसायड करना. भटमाम तुमीची देवालेक वचा, देवालेगी तुमी विचार घेवन आमी कितले शेअर करून घेवं का म्हणून तुमी देवालेक विचार घेवन सांगाची म्हणून सांगलें. भटमामू भितर वता, देवाक ध्यान करता, प्रार्थना करता, देव प्रकट जाता. प्रकट जाल्या नंतर तो देवाक विचारता अशी जालें कसन कर का देवा म्हणून घेवन. देव तेन्ना सांगता पळय 24 भाग केले, टोटल आशिल्ले कितले 3 आनी 5 चपाती आशिल्ली. वय एक व्यक्तीले टोटल 24 विभाग जाले. सो पयलेच व्यक्तीला कोणाले 3 चपाती आशिल्ले, तागेले टोटल कितले पीस जाता 9 पीस जाता. 3 × 3 9 पीसीस जाता. आनेकलेले कोणाले आशिल्ले चपाती तागेले कितले पीस जाता 5 × 3 15 जाता. सो कोणाले 9 पीस आशिल्ले ताणें आनेक व्यक्तीक कितले दिले 8 पीस ताण दवरून घेतले तागेले कितेरी आनी 1 पीस मात्र ताका दिले. तिसरे व्यक्तीक 1 पीस दिले, उरिल्ले 8 पीस आपणाक दवरून घेतले. सेकंड मनशान 15 पीस आशिल्ले आनी तूं 8 पीस आपणाक दवरून घेतले, 7 पीस कोणाक दिले दुसऱ्याक दिले. त्याग केले. तागेले कितें दवरला ताणें 7 पीस त्याग केले, हाणें 1 पीस त्याग. देवान कसं सांगलें की म्हळ्यार 4 ही न्ही 3-5 ही न्ही, प्रथम व्यक्तीक खाली 1 रुपये मेळका आनी द्वितीय व्यक्तीक 7 रुपये मेळका म्हणून घेवन सांगून घेवन निर्णय दिले. कित्याक की म्हळ्यार खंयची व्यक्ती देवा कितेरी, समाजा कितेरी ना ब्राह्मणा कितेरी, गुरुल कितेरी कोण त्याग करता देव त्यागाक समजावन घेवन तुमकां फल दिता म्हणजे सांगचे कशी हे वज्र महोत्सवान तुम्ही वैकेची सहभाग जाव का. फाल्याक तुम्ही लेख नाकाची हवनाक हांव इतले रुपये घाल मारे या, हे हवना इतले गेले ते सम्रादने कितले गेले हांव हांगे दिले, काही टेन्शन कर नाकाची. तुम्ही कितले त्याग केले पळया देवा किती लक्ष्मी वेंकटरमणाक भटमामा की स्वामेल देवा की स्वामे की ना समाजा की ना अन्य कोणाक की दान केले, तुम्ही त्याग केले री ते त्यागाच फल वापस तुमकां मेळटा म्हळ कितें री तुमकां हें उदाहरण सांगलें. कोणेही हें करनाकाची का हांव इतले दिले म्हाका कशें नाही मेळना, आज मेळना जाल्यार री फाल्ले तरेची अवश्य जावन घेवन मेळटा. कोणाक इन्वेस्टमेंट करचें आवडटा? हांग बशी लोकांक उट्ट लोकांक इन्वेस्टमेंट करचें आवडटा की ना? म्युच्युअल फंडाक घालताले ना, बँक एफडींत घालताले ना, पोस्ट ऑफिस डेपॉझिटांत घालताले ना, ताजेकिंत चड शेअर मार्केटांत घालताले ना, ताजेकिंत चड म्हळ्यार गोल्ड बॉन्ड खंय तरी एक तुमी घालताले. कित्याक घालताची? पयशे वाडका म्हणून. बँकांक गेले 8%, तो रिस्क घेना, सिंपल लायफ आराम. कोण रिस्क घेता तो शेअर मार्केटांत 15%. बट एक सांगा, बँकांत तुम्ही पैसे घाले, पैशाक तुमकां कसन मेळ्ळे? हां वाडी मेळगे कसन मेळ्ळे वापस? पैशाक वापस पैसे मेळ्ळे बट सम इन्क्रिमेंट एक्स्ट्रा तुमकां 8% की एक्स्ट्रा मेळ्ळे. तुम्ही म्युच्युअल फंडांत घालताची थंय वेके पैसे घाले तुमकां 8% हाजेकिंत 15% तुमकां मेळ्ळे. तुम्ही शेअर मार्केटांत घालताची थंय तुम्ही पैसे घाले वापस तुमकां कसन मेळ्ळे? पैशाची बट इन मोर क्वांटिटी तुमकां पैसे मेळ्ळे. बट देवालेक इन्वेस्टमेंट केले अर्थात देवालेक इन्वेस्टमेंट तुम्ही सेवा जर तुम्ही सेवा केले म्हळ्यार तुमकां ते ताजे वट्टू वैकेची आरोग्य वैके मेळ्ळे, सुख समाधान वैके मेळ्ळे, तुमकां प्रीती विश्वास मेळ्ळे, देवाल अनुग्रह मेळ्ळे.
हे खंयचेही इन्वेस्ट तुमकां दिवचे जायना. तुमगेले थंय पयशे गेले, पयशाक थोडे एक्स्ट्रा पयशे मेळ्ळे इतलेच विना हा. किंतु देवाल सेव केले म्हळ्यार तुमकां आरोग्य, तुमी बँकांत पयशे घाल्यार तुमकां आरोग्य मेळना. तुम्ही म्युच्युअल फंडात पैसे घाल्यार तुमकां जॉब मेळना. तुम्ही शेअर मार्केटात पैसे घाल्यार तुमगे लग्न जायना. खंय जाता तुमकां पयशे मेळटाले बट लग्न संतती हे उठ कोण अनुग्रह करचे? उठ देवानं अनुग्रह करका. सो तागेले कसं नाही तरी इन्व्हेस्टमेंट केलंय, तागेले तुम्ही लिंक दवरून घेतले, तागेले तुम्ही सेव केलं म्हळ्यार पैसे उठ तुमकां आरोग्य मेळे, तुमकां सुख समृद्धी मेळे, स्थान मान गौरव मेळे. हे उठूच कोणालेग मेळता? त्या देवालेग मात्र मेळता आणि कोणालेगय मेळना. बाकी उठू तितलेक तितलं मात्र. आनी कसन की म्हळ्यार गॅरंटी वैके ना. केन्ना गोतू बँक कसन पॉलिसी चेंज करता. आता पळयात तुम्ही लोन घेवचे वता, तुम्ही लोन घेवचेक वताना तितले दिव का तुम्ही? ताजी तुम्ही सेक्युरिटी घाल का? तुमगेले हे ताणे गॅरंटी हे ते न्ही. बट तांगेले बँकान तूं FD दवरतना 8% असून घेनो फाल्लेक आमकां कसन सांगता की म्हळ्यार ज्ञान भक्ती वैराग्य 3 शब्द सांगता आमी. ज्ञान भक्ती वैराग्य. ज्ञान खंयचे? देवाल बद्दल ज्ञान जावका. भक्ती कोणाले? देवाल नित्य उपासन करचें तूं आमकां भक्ती जावका. वैराग्य खंयचे? बाकीचे प्रापंचिक विशयातुले ना आमकां वैराग्य जावका म्हळ्यार हे विशय. किंतु आज कसन जालें, आज वैके त्याची आसा ज्ञान भक्ती वैराग्य आसा. ज्ञान खंयचे जालें की म्हळ्यार प्रापंचिक विशया बद्दल ज्ञान, देवाल बद्दल ज्ञान न्ही, प्रापंचिक विशया बद्दल ज्ञान. भक्ती कशें न्ही, पयशे कशी चड करचे जाता जे आसक्ती कशी जाता, कित जाता. आनी वैराग कोणाले? देवाल बद्दल वैराग्य. कितला आमी करताची? आउट ऑफ 24 hours दिवसाची तुमीची फाल्यां रात्री, आज रात्री न्हिदताना जर तुम्ही आलोचन केलें 24 तासांतू हांव देवाल बद्दल कितलें आलोचन केलें म्हणून, कितले निमिश आलोचन केलें म्हणून जर तुम्ही समजल्यार तुमकां कळटा अरे हांव 24 तासांतू इतलें मात्र 1 तास. हां आतां राम नाम जपा येता तासाची आमी आतां चड उलोवचें गेल्यार उलटा आमचेर पडटाले. तशी काय ना. बट आमी सांगलें राम नाम जप करत आसतना वैकेची मस्त लोकांक आनीक मस्तीतलं चिंतन येता, हे जाताना ते जाताना. सो हे म्हळ्यार इतलें स्थिर न्हय, म्हळ्यार अस्थिर जावन गेलो आमी हें करता. आतां मस्त लोक हांगा आतां मुखाविले 12 म्हयने एक म्हयन्याक एक अष्टमीक एक हवन करता आसाची. ते हवनाक एक यजमान की 2 की 4 की तुमगेले यजमान जाताले. बट बाकी लोकांक कसं करता? ज्या लोकांक हवन करचे तितले शक्ती ना, आज ना, मे बी आज ना, किंतु मुखारी ताका प्राप्त जाताले देवाल अनुग्रहान. किंतु आज हांव कसन करेत? आज म्हाका हवन करच्याक म्हाका जाताना, आज म्हागेले तितले पयशाचे बल ना, किंतु म्हाका हे वज्र महोत्सवान तूं सेव करका. किंतु कशी करचे देवा? म्हागेले तितले भंडार ना, यजमान करका म्हळ्यार हांव दुसऱ्याक मागून कशी करचें कसं नाही मस्तीतलं उरतालें ना. म्हाका वैकेची अन्न संतर्पणे तूं संपूर्ण मागेल तर्फेन करका म्हणलें एक भावन उरतालें ना म्हणा. किंतु आज त्या परिस्थिती ना. कसन करेत? आतां जर 12 हवन आसा
12 ಹವನಕ್ಕೆ एक ಯಜಮಾನ್ಕಿ 5 ಹವನ್ ಕೆಲ ಮಳರಿ 60 ನಾ 4 ದೋಳೆ 48 3 ಕೆಲ 36 सो एक्सेट्रा कसं नाही तरी कॉम्बिनेशन जाताले किंतु 60 वैरी 70 वैरी 100 ताजे नंतर बाकी लोकांक त्यांनी कसं करायचं त्यातून आम्ही एक सांगताच उट्टू लोकांना पालन करायचं कसं नाही ह्या कर का म्हणा आणि जर ह्या संदर्भात तुम्ही आरंभ केलं म्हळ्यारी त्याकडे लाईफ लॉंग जाऊ का दिलं री तुम्ही कंटिन्यू करच्या जाता 60 वर्षाक तरी झाल्या तदनंतर वैकेची एक करच्या जाता तुम्ही लगी 12 महिन्यांतू तुमगे लगी कितला अवकाश असा 12 हवनाचा अवकाश दिला आम्ही 24 दिताच त्या 24 म्हळ्यारी 24 एकादशी व्रत असा 24 एकादशी व्रत असा हां मस्त लोकांक कठीणाई दिसताले बट ताजेकिंत श्रेष्ठ आणि कसं नाही ना आता तुम्ही सांगाची आम्ही एक शब्द सांगतात ताजेत राख प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी अशी तुम्ही सांगत वचा मध्ये एक कन्फ्यूज जाताले थोडे समजून घेणं तुम्ही उत्तर द्या आता मी एक सांगतात त्यांनी तुम्ही ताक प्रतिपदा ऍड करा बली कसं नेता बली प्रतिपदा येता बली प्रतिपदा ना गुढी पाडवा अशी येता यम द्वितीया येता अक्षय तृतीया येता ना गौरी तृतीया येता गणेश चतुर्थी वसंत चंपा रथ दुर्गा राम विजया वामन वामन द्वादशी एकादशी नाही त्यात कोण सांगलाय कन्फ्यूज आहे नाकाची वामन धन त्रयोदशी कडे अनंत कडे बुद्ध हा एकादशी कसं नशिलय एक असा वैकुंठ एकादशी म्हणून कसं करतात त्या दिवस हां कसं करते जाता त्या दिवस वैकुंठ द्वार ओपन जाता ओपन करचे ताण आहे आम्ही वच का नाही आम्ही वच का बाकी उठू तिथी क एक 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 सांगिल असा एक 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 देवाक संबंधित पाविले बलिप्रतिपदा दिवस गोवर्धन पूजा कर का म्हणून सांगितलं गोवर्धन पर्वत ताजे पूज कर का म्हणून सांगितलं असा यमद्वितीया भाऊ बीज म्हणून आम्ही त्या दिवस सांगताची सो भाऊ बीज जाता अक्षय तृतीया गौरी तृतीया ना जलेरी गणेश चतुर्थी वसंत पंचमी चंपा षष्ठी रथसप्तमी दुर्गाष्टमी रामनवमी विजयादशमी वामन द्वादशी धनत्रयोदशी अनंत चतुर्दशी बुद्ध पौर्णिमा उठू एक 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 देवाक सांगील असा लिंक असा एकादशीक आमका लिंक असा एकादशी ह्या मनुष्याक सांगील तसले एक तिथी बाकी उठू अस पळया देवाक खंय तरी रथसप्तमी दिवसाक रथोत्सव असा दुर्गाष्टमी दिवसा तुम्ही थंय तरी हवन करताची तुम्ही रामनवमी दिवसाक आमगेल हांतू रथोत्सव जाता विजयादशमीक तुम्ही वचून घेनो थंय झाडाक वचून घेन थंय हें करचे आसा शमी पूजनी करताची वामन द्वादशी दिवस आचरण करताची बुद्ध पौर्णिमा दिवस आचरण करताची अनंत चतुर्दशीक आचरण करताची कोणाल करतास देवाल करत उरतास किंतु हांगा एकादशीक स्वतः खर्च तसल व्रत त्यातकून एकादशी म्हळ्यार कितले संख्या कितले 11 10+1 एकादशी सो 11 कसन की म्हळ्यार त्या दिवस आम्ही उपवास करका सर्व लोकांक गोत आसा कित्याक उपवास करका म्हळ्यार हे 11 सेन्स ऑर्गन्स पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय आणि एक मन 5 कितले जाले 11 ह्या उठूची कसन असा आम्ही निग्रह करका त्या दिवसू ह्या उठूची 11 सेन्स ऑर्गन्स आम्ही निग्रह करून घेणू कोणाल ध्यान करका देवाल एक चित्तान आम्ही देवाल ध्यान करका तुम्ही पळया आजी पहिल्यांतू आमगेलांतू आयुर्वेदिकान सांगले की एक पंथ खाता जाल्यार तो योगी 2 पंथ खाता जाल्यार तो भोगी 3 पंथ खाता जाल्यार तो रोगी म्हणून सांगले आज आमगेल कशी असा सकाळी 7 घंटे उठले चा आणि बिस्किट 8 घंटे जाले कुडन आणि वापस तान्नी 2 पण थंय जाऊन गेले कडेरी जेवणा पहिले आणि एक ज्यूस हे त्या म्हणून इतरेक म्हणून तिसरे थंय जावले कडे चौथ्यानी लंच म्हणून केले त्या लंच जीर्ण करचे कितें आणि 3 घंट्याक आणि एक चा पिले कडेर आणि सांजेर आणि वापस कसं स्नॅक्स म्हणून आणि वापस ते खाले 7 घंटेक आणि कसकी खाले कडे 9 घंटेक डिनर केले आणि 11 घंटेक आणि कसकी खाले कितलं पंत खाता असाची
3 पंत सांगले आणि तुम्ही कितलं पंत खाता सची लेकना करचे गेल्यार तुमकांय कश्ट जाता. हांव इतलो पंत खाता सोया म्हणून आतां BP रेस जाताले. सो आमकां लिमीट ना, आहाराक लिमीट ना, जिब्बीचेर कंट्रोल ना. ते येद्रा पळोवकडे त्या खावका, तो आनी कस कितें दिता म्हणकडेन त्या खावका. आज पळया की सांगता लोक कमी जाले, हॉस्पिटल चड जाले. पयलीं हॉस्पिटल इतलें नाशिल्लें न्ही. आज ताजे हाका एक हॉस्पिटल आहे. आज खाली कॅन्सराक एक हॉस्पिटल जालें. आज खाली माते कितें एक हॉस्पिटल जालें. आज खाली तुमकां फॅट वाडले ताका एक हॉस्पिटल जालें. आज पर्टिक्युलर एक अंगाकची एक हॉस्पिटल जालें. पयलें हें नाशिल्लें न्ही. आज कितें जाता आसा, कितें की म्हळ्यार आमी कंट्रोल करतानाच खाण खायत वता आसा. आनी रोग ही 3 पंत खाल्लेरी रोगी म्हणून सांगताना 8 पंत खाल्ले रे. आतां 20 वर्ष 30 वर्ष तुमकां आतां कळना उरतालें. बट 40-50 वर्सां केन्ना चालू जत्त पळया, मुक्कावील 40 वर्ष तुमी मस्त भोगताले. ते हॉस्पिटला यातना जन्मानक म्हळें खंयचेय रितीर वयके नाका. ते बिल भर, ताका इन्शुरन्स दी, ताका कोणाकी सांग, हे ना ते ना, अत्रेक इत्रेक म्हणून खंय तुला खंय वचका. ताजे किंत एक एकादशी तुमी व्रत केलें म्हळ्यार केन्नाय हॉस्पिटल पळोवका म्हणून ना तुमकां. खाली एक पंत न्ही, वर्साक 24 पंत येता. 24 पंत तुमी हे केल्यार तुमकां खंयचेय रितीर वयके, खंयचेच कॅन्सर की कसने जायना. कितें की म्हळ्यार एक शरिराक वैकेची एक आमी कसने तरी एक अवकाश करून दिवका. खायत उरल्यार आतां शरीर कसेन की म्हळ्यार तुमी खाल्लू कुडेनच पळय तो कामा चाल जाता, तो रेस्ट करना. तूं रात्री 11 घंटे काडले, हांव 6 घंटे चाल करता, हांव आतां न्हिदेता, हे आमी सांगेत. बट शरीर भितर आशिल्लो तागेले त्या पॉलिसी ना. तूं 11 घंटे खाल्ले म्हळ्यार तो 11:30 तुवें चाल केले तागेले केमिकल घालून हे कोण जीर्ण करचे तो प्रयत्न करत. रात्री तितले स्ट्रेस ते डायजेस्टिव्ह सिस्टमाक नाजाल्यार करोळू कसं म्हणटाची ताका तितलें आमी दिवचे गेले म्हळ्यार ताजेन विपरीत परिणाम आमकां जाता. तो करत आसा कित्याक की म्हण तुमी खाल्ले, बट तो सांगता आसा खाय नाकाची कांय नाका. आमकां ते जिब्बी रूच पळयले कुडेन आमी खायताच. बट कडेरी पाचन करचे तो आराम करता. तो केन्नाही सांगना 11 घंटे जाले आतां मागेल वापस ड्युटी 6 घंटे चाल जाता, हांव तेन पर्यंत रेस्ट घेता. एक दिवस वयके सांगना. पण शरीर कसने सांगचेक जायना जाल्यार वयकेची कोणाकय कळनाशी वयकेची सतत जावन गेलो आमगेले दिवस चलचे कितेरी प्रतिनित्य करत आसा. ताका रेस्ट म्हणलें ना. आनी आमी कालची एक वर्धंती उत्सव जाला. काल 12 घंटे की 1 घंटे न्हिदलो तो 10 घंट्याक उठला ओकलीक. तो आयच्या दिवसाक 10 घंट्याक उठला. कितें म्हळें म्हाका रेस्ट जावंक आशिल्लें. 4 दिवस जाले मारया, दिवस रात्र 12 घंटे जाले, 1 घंटे पर्यंत हांगा आमी काम करत आसाची रेस्ट म्हणलें ना. आज ओकली दिवस 10 घंटे उठचून घेवन कडे स्नान करचें म्हणून. बट शरिरा भितर आशिल्ले अंगाक रेस्ट म्हळें की ना. रात्री एक रेस्ट उरता, बट तुम्ही वापस 11 घंटे 12 घंटे आनी खाल्लं म्हळ्यार पाप तागेले रेस्ट वयके गेले. सो जर तुम्ही तुमगेल शरिरा बद्दल तुमकां काळजी ना जाल्यार तेन्ना तुमी हॉस्पिटला वचचेची, इनडायरेक्टली वचचेची. कित्याक म्हळ्यार तुका केन्ना तुगेले अंगा बद्दल तुका केन्ना प्रिती ना, तुगेले अंगाक एक रेस्ट दिवका म्हणून तेन्ना तुका भावना ना, तेन्ना ताण तुका थंय पावोका. मागेल एक जायना मरेया, हांव मस्त प्रयत्न केले, तू खाली लुटूच हांव तुगेले पाचन करचें तूं मागेले जीवन गेले. एक दिवस वयके तुवें म्हाका रेस्ट दिल ना आनी हांव तुका कसं करचें. मागेले कोण 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 करून झरून गेला हांव. आतां तुका लास्ट थंयची. तेन्ना निमित्तान एक एकादशी व्रत त्यातून तुमकां सांगलें बाकी दिवस कोणे तरी हवन करून गे न्हू हें करे तर तुमी कसन करे. हे उपवासांनी म्हळ्यार कुठे न तुमकां थोडे हे दिसताले. बट कारण कसन की म्हळ्यार एक पंत तुमी एक पंत करून घेवन पळया. हांगा चेडूं आनी आसाची विशेष जावन यंगस्टर्सांक आमी सांगता आसाची. विशेष जावन आतां कोण म्हालगड आसाची तांकां आमी आतां सांगचें गेलें म्हळ्यार फाल्यां ऑलरेडी डायबिटीस चाल जाल्ले उरताले 50 वर्सांनी.
तांकां खंय तरी उपवास कर म्हूण गे न्हू ताण उपवास करून आगेल डायबिटीस चड स्वामेल नांवार घाल्यार कडे कश्ट आमकां सो ताजे पयल्याची कोण यंगर जनरेशन आसा तांणी पयलीं हें करा कित्याक की म्हळ्यार डायबिटीसा पयलीं आरंभ केल्यार बरें डायबिटीस जाले नंतर म्हळ्यार 3 घंटे 4 घंटे म्हळ्यार इतलें फास्टींग केलें म्हळ्यार तेन्ना शुगर स्पायक जावचें मस्तितले कॉम्प्लिकेशन जावचे चान्सीस उरता तातूंत यंगर जनरेशन तातूंत शास्त्र वैके कसन सांगता की म्हळ्यार अष्टम वर्ष आरभ्य तुमगेले अष्टमी आयले अष्टम वर्ष आरभ्य 80 वर्ष पर्यंतम 8 वर्षारीची ताण उपवास करचे आरंभ करका 8 वर्षारीची ताणें उपवास करचे आरंभ करका 80 वर्ष पर्यंत 80 वर्ष पर्यंत ताणें एकादशी व्रत करका म्हणून सांगलें तदनंतर ताणें करेत ना सोडयता कित्याक म्हळ्यार 80 वर्ष म्हळ्यार वयोवृद्ध जाल्ले उरता कसन की म्हळ्यार एकादशी व्रत जालतना नाका हे सांगलें म्हळ्यार तुम मस्त हे जातालें हे विशय सांगचे नाका तुमी एकादशी व्रत करा कारण कसन की म्हळ्यार 36 घंटे 36 अवर्स एक एकादशी व्रत म्हळ्यार 36 अवर्स निराहार निर्जल 36 अवर्स खाली खाली उरका कसने खायनाशी उरका कसने पिनाशी उरका हां जर तुमकां एकदाशी स्टार्ट करून पळया जर तुमकां जमिल ना रे मारे मस्त केन्ना खंय हांव पडता म्हणून म्हाका गोतना एक कसने तरी सोल्युशन म्हळ्यार थोडे थोडे उदक पिया खावचे कसने नाका थोडेची उदक म्हळ्यार अर्ध घंटे पिता बस नाकाची एक समय दवरून घेया सकाळी एक थोडे पंता दनपार एक पंता ना मरे उदक पिल्यार वैके जायना कसने खावका जाल्यार कसने मीठ नाशिल्ले कसने एक पदार्थ म्हळ्यार कणंग ना जाल्यार कसने तरी बोळ रव्या बोळ ना शियाळे असल कसने तरी घेवन घेनू मॅनेज करचे जाता कडेर हगूर 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 तुमगेले कॅपॅसिटी वाडत 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 एक दिवस तुम्ही कडेरी निराहार निर्जल तुम्ही करून पळया एक पंत कोण पळया एक 2-4 पंत आमगेले उडगास येता कसले सांगले म्हळ्यार उठू येता एक 4 पंत तरी हे कसले तरी स्वाम्यान सांगल्या म्हणून तरी येता 5वे पंत आमगेले उडगास येना 5वे पंत तुमकां अभ्यास जाल्लो उरता कडेरी सुमार हे जाले नंतर कडेर दिसता हां स्वाम्यान सांगिल्लें हे एक बरें जाल्या म्हणून न्हू एक 61 जाले नंतर कडेर दा हां मारे त्यांनी एकदा स्वाम्यान सांगिल्लें जेन्ना आयकलें फस्ट 5 पंत उडगास येताले आमगेले कडेर कडेर कांय बेजार ना आयकून घेवचें जाता कित्याक म्हळ्यार हें विष्णू व्रत हाका कितले तुमी द्वेश करा हाका कितले तुमी तुमगेले मनांत तशिले अभिप्राय आमगेले एक सांगा किंतु खंयचेही आमी आयकनाचे विष्णू व्रत करचेची एकादशी व्रत करचेची बाकी खंयचे सांगा एक्झम्पशन करून घेवन दिवे बाकी कसने सांगले एक्झम्पशन हक्क मात्र एक्झम्पशन ना हक्क आमी करचेची कित्याक की म्हळ्यार हाज्यान आरोग्य वैके सुदारता आनी दुसरें कसन की म्हळ्यार आमी कितले देवा लागीं वचचे प्रयत्न करताचे तितले आमी लिंक कितले आमगेले अभिवृद्धी जायत वता देवा लागीं तितलेच आमगेले वैक्याचे स्थानमान गौरव अभिवृद्धी जायत वता कित्याक की म्हळ्यार आहारांतू एक आहारान मन मस्तितले विचलित करेत जर तुमी 12 तास कसने खाय नाकाचे आमकां अनुभव आसा मस्तितले आमी हें केलें की 12 तास तुमी खाया 18 तास तुमी कसने खायना शिवरा तेन्ना तुमकां कसनेची कर काम म्हणून दिसना पळया भायर वचे वे हांग वचे वे थंय वचे वे कसने तुमकां दिसना उठूची निग्रह जाल्लो उरता हें करावे भायर वचून ना दिसना हां देवाल कामांत कसनेची तें करूं का कर्तव्य तें देवाल काम दॅट इज आमगेले तें रिस्पॉन्सिबिलिटी तें करूं का बाकी भायर भोंवचें हें रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हय आहे हे तुगेले डिझायर्स कर कामाक हे जावका तें जावका बट एकादशी दिवसाक तुमकां खंयचे रितीर वैके हे जावका तें कित्याक म्हळ्यार उपवास उरता हां याद्रा फल दवरलो कुडे ना मना दिसता उरता एक खावे म्हणून गे न्हू मन हें करता त्याची निग्रह त्याची तुमगे सांगलें अक्र सेन्सिसाक निग्रह कोर गे न्हू एक दिवस तुमगेले व्रत करा देवाल व्रत वैके जाले
आणि तुमगेला आरोग्य वैकेची सक्षम जाल्या म्हणून आम्ही सर्टिफिकेट दिवका म्हणून 100% देऊची तुमका आरोग्यग्रस्त जाऊन घेऊन तुमका अनुग्रह करता आणि कसने करका म्हणून म्हाका हवन करचे जायना म्हाका ते करचे जायना हे करचे जायना कसने चिंत कर नाकाची एकादशी एक व्रत करा ताज्यान तुमकां कितलं बर जाता हे तुम्ही पळोवचें जाता. फाल्यां कशी तुम्ही परांकची एकादशी आसा द्वादशी येवन घेवनूच आमकां सांगना काल एकादशी केल्या फल मेळना म्हणून फाल्यां काही या नाकाची थोडे समय वचो समय गेल तशीची तुमकां दिसून घेवन येताले. आतां फाल्गून एकादशी हांव आरंभ करता द्वादशी स्वामीले घेवन विचारता तशी करच्या वच नाकाची थोडे समय घेया. समय जाल्या नंतर परिपक्व जाता तेन्ना तुमकां अनुभव जाता की एकादशी व्रत केल्या निमित्तान म्हाका बर जाल्ला आसा म्हणून. तन्निमित्तान सांगलें की कोणाक हवनान तूं प्रवेश करचेक जायना कोणाक हें करचें आसल्यार तांणी हें एक एकादशी अभियान तुम्ही सागर गांवांतल्यान आरंभ करा आणि तुमकां कळून बाकी समाजात लोक हे आरंभ जावो. फाल्याक अमृत महोत्सवाक वज्र महोत्सवा संदर्भार हे एकादशी अभियान केले आणि आमगेल पळोवन अनेक लोकांना आरंभ केले म्हळ्यार कीर्ती तुम्ही घेयाच म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार वज्राक 3 रितीचो आसा. वज्र एक प्रकाशमय स्पार्कल जाता ताजी लाईट दिसता. एक दृढची मस्त घट्टी वज्रा जर कट करचे असल्यार तुमकां वज्र जावका दुसरं हाजेन ते कट करचेक जायना. आनी तिसरें म्हळ्यार संपत्ती. वज्र 3 एक प्रकाश आनी एक मस्त घट्टी आसा आनी एक कसन की म्हळ्यार संपत्ती. सो आम्ही देवाले ह्याची प्रार्थना करताची की तुम्ही ह्या वज्र महोत्सवान तुम्ही सहभाग जाल्ले निमित्तान वज्रा मणकेची तुमगेल ज्ञान प्रकाशमय जावका. देवाल बद्दल उत्तम ज्ञान तुमकां प्रकाशमय जावका. कित्याक म्हळ्यार उत्तम ज्ञान असल्यार मात्र आमकां वैकुंठ लोकांक एंट्री प्राप्त जाता. आनी दृढ वज्र कशी घट्टी आसा तशीची देवालय हंतू वैकेची दृढ जावन घेवन भक्ती आमकां जावका. हे वज्र महोत्सव त्याची इंडिकेट करता आसा. वज्रा म्हणके प्रकाश मेळका वज्रा म्हणके दृढ जावन घट्टी जावन गेल भक्ती देवाचेर आमी दवरका आनी हे ज्ञान भक्ती केले निमित्तान तुमकां सर्व लोकांक वज्रा म्हणके संपत्ती तुमकां प्राप्त जावका म्हणून आमी देवा लागीं प्रार्थना दवरताच म्हळ्यार. किंतु इतल्यानी करत आसाची हाजेन कसन एक मेळटा केन्ना मेळटा आजी मस्त लोक आमगेले घेताच. संतती प्रतिबंधक जाता आसा 7-8 वर्ष जाले संतती आमकां जाल्ली ना अशी मस्त लोक येताच. आनी एक संतान प्राप्त करून घेवचे प्रति एक दंपतीले कुटुंबाचे एक विचार कित्याक म्हळ्यार वंशाभिवृद्धी जावका हे योग्य. कडेर आमी तांकां प्रश्न विचारचे तुमी डॉक्टराले गेलवे आनी तुमी तपासन केलवे कसने लोप दोश आसवे ना. डॉक्टरा लागीं आमी गेल्ले स्कॅन केले उटू केले डॉक्टर उटूची सम आसा म्हणटा आसा. जर सम आसल्यार वयके संतान कित्याक ना. जर सायंटिफिकली मेडिकली तुगेल शरिरान तूं उटू सम आसा म्हणून घे न्हू स्कॅन रिपोर्ट डॉक्टर सर्टिफाय करून घेवन सांगता जाल्यार वैकेची तुम कितें संतान जाता ना. तुमी तर सायन्साचेरय तितलो भरोसो दवरता आसाची हे केमिकल इतले प्रमाणार उरका आसा इतले हे उरका इतलो आसा हे आसा उटू आसा जाल्यार आनी 7 वर्ष जाल्यार संतान कित्याक जालना. सायंटिफिकली करेक्ट आसा स्कॅन रिपोर्ट सम आसा बाकी रिपोर्ट सम आसा उटू सम आसतना कित्याक संतान जालना. म्हळ्यार एक इतलो उटू सायन्सान तूं उटूची सत्य जावन घेना आसल्यार वैकेची एक देवाल सर्टिफिकेट ना जाल्यार देवाल अनुग्रह ना जाल्यार वैकेची संतान जायना म्हळ्यार कितें आमी हें तुमकां सांगलें. कितें म्हळ्यार दंपती केन्ना येवन सांगता उटू सम आसा एक स्वामेल अनुग्रह जावका एक देवाल अनुग्रह जावका. अरे बाबा सायंटिफिकली करेक्ट आसा तरी तूं आमगेले कित्याक येता आसा. कित्याक की म्हळ्यार केन्ना पर्यंत दैव योग ना तेन्ना पर्यंत संतान ना. सायंटिफिक कितलेही करेक्ट असल्यार वैकेची केन्ना पर्यंत देवाले म्हालगड्याले गुरुले केन्ना पर्यंत आशीर्वाद ना कसने तरी एक मनस्ताप म्हालगड्याल कशें की म्हळ्यार केलो पंता श्राद्ध कार्य करचे ना
केन की करचे मन आयल तेन करचे ना लोप करचे ना कमीपण करचे तेन तांगेल वैके शाप जाल्यार तेन वैके संतान जायना ना देवाल कसं अवकृपा असले रे तेन वैकेची संतान प्रतिबद्धक जाता ना केन्ना तरी तुमकां गुरु बल ना गुरुल शाप आसा गुरुल मनस्ताप आसा एक्सेट्रा कसं तरी असले तेन वैके सायंटिफिकली करेक्ट आसा मेडिकली करेक्ट आसा स्कॅन रिपोर्ट्स एवरीथिंग करेक्ट असल्यार वैकेची प्रतिबंधक जावन घेनाशिल्ली उठूची हे दैव योगाची तन्निमित्तानं देवाचेरी विश्वास करचे हे तुम्ही एक कसकी एक फुलीश म्हणून तुम्ही लेख नाकाची देवाचेर आमी विश्वास करू का कितें म्हळ्यार ताणेंच आमकां रक्षण करचें ताणें आमकां जन्म दिल्लो आसा आतां इतलें आमी उठू करताच बरे बरे कर्म हें तें उठू करताच आमी आतां कितें करता आमी एक तुमी सांगा तुमकां जन्म दिल्ले कोणें आवस बापून स्वता काय जन्म आयले हांवें तुमी ना टेक्निकली आवस बापून तुमकां जन्म दिलाय म्हळ्यार अर्थात कसन जालें स्वता जन्माक आयिल्लें न्ही तुमकां दुसऱ्यान तुमकां जन्माक दिलो आवस बापून तुमकां जन्माक हाडलें म्हळ्यार जन्म दुसऱ्या निमित्तान तुमगेले जन्म जाले नांव कोण दवरलें नांव कोण दवरलें तुमी स्वता दवरलें हांव जन्मा येता मागेलें नांव हांवची दवरून घेता जालें वे ना नांव कोण दवरलें नांव वेके आवस बापून की आज्जान की ना आनी कसने तरी एक तुम्ही रिलेशन खंय तरी लावून घे न्हू तुम्ही नांव दवरलें अर्थात नांव वैके स्वता दवरिल्लें न्ही जन्म वैके स्वता जाल्लें न्ही नांव वैके स्वता दवरिल्लें न्ही तदनंतर तुम्ही एज्युकेशन घेताच स्वता घेतलें कोण दिता एक आवस दिता घरान तूं आनी जर शाळेक गेल्यारी थंय टिचर दिता कॉलेजाक गेल्यारी प्रोफेसर दिता PhD केल्यारी मेंटर दिता स्वता तुमकां शिक्षण ना जन्म स्वताचे न्ही नांव स्वता वैके तुमी करचे न्ही शिक्षण ते वैके न्ही जॉब कोण दिता तुमकां डायरेक्ट जॉब मेळटा खंयची कंपनी वचका ताका एक इंटरव्यू दिवका ताणे कडेन जॉब दिल्यार तुमकां जॉब मेळटा स्वता ना हां हांव मागेले ओन बिझनेस करता पयशे कोण दिता एक बापून लोन दिवका ना बँकांतल्यान हाडका ना दुसरे कडच्यान जाग घेवका तुमगेल काय स्वता करचे जायना जॉब वैकेची बिझनेस वैकेची हे वैके तुमी दुसऱ्या कडच्यान घेताचे तदनंतर तुमकां मरण जाता मरण जाल्या नंतर तुमकां खांद्यार घेवन वतात तुमी स्वता वता वे हे आज मरण जाल्यार हांव चमकून घेवन वता स्मशानाक केन्ना तरी जाल्या वे ना कोणकी चार व्यक्ती येवन घेनू तुका खांद्यार घेवन घेनू तुका घेवन वता अर्थात मरण जाल्या नंतर वैकेची स्वता तुका कसनेची स्वता कसने करचे तुगेले योग्यता ना उरो चार खांदे व्हरून घेनू तुका थंय दहन संस्कार करचे अग्नी कोण करता उज्ज कोण लायता स्वता तो उठून घेन लावून घेन वापस न्हिदवे तो ना कोणे तरी दुसऱ्याने येवन गेलोची तुमकां अग्नी लावका पडटा एक पूतू औरस संतान ना तो ना जाल्यार आनी कोणे तरी रिलेशनाचे कोणे तरी
2 हवन केले ताज्यान म्हाका कशी बर जाता म्हणचेक एकल्यानं अशी प्रवचन करताना अशी प्रवचना बशिलताना प्रवचनकारानं एक विषय सांगले कसन सांगले की म्हळ्यार की हांग बशील कोण कोण आसाच तांगेल मरण जाल्या नंतर कसनेची तांणी जोडिल्ले पयशे भांगर रुपये घर ना कसने जमीन कसनेची तुमगेल मरणा नंतर घेवन वचचेक जायना म्हणून सांगले ताणें स्टेटमेंट दिले ते स्टेटमेंट दिले कुडान ते एकलो व्हड श्रीमंत थंय बशिलो तो श्रीमंत थंय बशिलतना ताका कसन दिसलें की म्हळ्यार प्रवचनकार म्हाका पळोवन सांगले दिसता म्हणून ताणें आलोचन केलें कडेरी हाका कसकी मागेल वेरी दोळ शिसता त्यातून म्हाका पळोवंक टार्गेट करूंक न्हू म्हाका सांगिल्लें उरतालें तूं कसने घेवन वचचें जायना एक्सेट्रा एक्सेट्रा म्हणून सो ताण तेन्ना चड तितलें हें केलें ना हाण अशी कसकी सांगलें उरतालें रात्री न्हिदेताना वापस प्रवचनकारालें उत्तर ताका उडगासाक आयलो खरें वे मरणा नंतर हांव पयशे घेवन वचचें जायना वे हांव केलेले भांगर रुपये हे उठून हांव कसं करचें आतां मात्र वे मरणा नंतर हांव कसं करचें तागेल मना कशें नाशिल्लें की म्हळ्यार मरणा नंतर वे हे उठूची ताणें जोडील उठूची घेवन वचका म्हणून तागेल प्लॅन आशिल्लें बट हे प्रवचनकारान केन्ना एक ते मात्यान तूं एक किडी सोडलें ते एक केन्ना किडी सोडलें ताका एक कन्फर्मेशन जावंक आशिल्लें आतां हांव घेवन वचेत की घेवन वचचें जायना म्हणून सो त्यातून ताणें एक एडवर्टायजमेंट घालें एडवर्टायजमेंट कसन की म्हळ्यार की कोण म्हाका एक उपाय सांगता कोण म्हाका सोल्युशन दिता की मरणा नंतर हांव जोडिल्ले पयशे भांगर रुपये हे उठूची घेवन वचचेक कोण म्हाका सोल्युशन दिता ताका हांव कसने एक व्हड बक्षीस दिता म्हणून सांगलें ताणें उट्टू लोकांन लेखलें हो मूर्ख कित्याक म्हळ्यार अशें कोणें तरी एडवर्टायजमेंट घालचें जाता वे मरणा नंतर मागेल वट्टूची पयशे भांगर उठू घेवन वचत आसले कसने उपाय सांग म्हळ्यार कोण कसं म्हणटा मूर्ख म्हणटा मस्त दिवस जाले कोणेही आयिल्ल ना कडेरी थोडे दिवस जाले नंतर एकलो येता आनी एकलो येवन ताका सांगता पळय एक ऑप्शन आसा तशी तूं केलें म्हळ्यार तूं जोडिल्ले पयशे भांगर रुपये हे उठूची तूं तुगेले घेवन वचचें जाता म्हणून न्हू ताणें एक ऑप्शन ताका मस्त खुशी जालें फस्ट ताका हे विशय आयकल कुडेन मस्त खुशी जालें मागीर नंतर एक घेवन वचचें जाता न्ही वे म्हणलें एक खुशी जालें आतां कशी घेवन वचचें तें मुखावेलो विशय कडेर उपाय कशी सोल्युशन कसं नाही घेवन वचचें जाता कशी म्हणून ताणें विचारतना ते पळय आतां तूं जर अमेरिका गेले वा अमेरिका गेलो उरतलो जपाना गेलो उरतलो जर्मनी घेतलो खंय मलेशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा उठू कडेन गेले तेन्ना सपोज तूं अमेरिका गेल्ला बा अमेरिका गेले तेन्ना तूं पयलीं कसन करता म्हणून विचारलें कसन करता तुमी फस्ट अमेरिका गेल्यार तुमी कसन करताची इंडियन रुपीज कसन आसा ते तुमी कसन करताची डॉलराक तुमी एक्सचेंज करताची इंडियन रुपी अमेरिकान तूं वापरचेक जाता वे वापरचेक जायना कोणें तरी अथॉरिटी दिल्या वे कोणेंही दिलना कितलेय पयशे असो अंबानी असल्यार वयकेची इंडियन रुपीज ताणें कसन करका डॉलराक ताणें एक्सचेंज करून घेवका तेन्ना त्या मनशान तशी सांगलें पळय तूं कसन कर की म्हळ्यार तुका मरण जाल्या नंतर पयलीं तूं खंय वता म्हणून कन्फर्म जावका न्ही मरण जाल्या नंतर तूं खंय वता हांव स्वर्ग लोकाक वतालो म्हणून बरें तूं स्वर्ग लोकाक गेल्यार इंडियन रुपी थंय चलता वे स्वर्ग लोकान तूं इंडियन रुपी गांधी ताता नोट कसन इंडिया वापरता साची स्वर्गान तूं ते वापरचें जाता वे गांधी नोट वापरचेक जायना सो जर हे नोट वापर कसन करका तूं एक्सचेंज करका इंडियन रुपीज तुवें एक्सचेंज करून घेवका आनी तुका स्वर्ग लोकान तूं एक्सचेंजाचे तुका उठूची मेळटा म्हूण सांग तर एक्सचेंज म्हळ्यार हांव कशी करचें कसन करका की म्हळ्यार तूं जोडिल्ले पयशे कसन आसा पुण्य कर्माक तुवें खर्च करका शाळेक दान करका देवस्थानाक दान करका बरे पुण्य कर्म करका ना कसले तरी एक समाजाक उपयोग जावचो तसले तुगेले पयशे जर तुवें जर दिले म्हळ्यार
ते पयशे कसन जात की म्हळ्यार स्वर्ग लोकांत पुण्य कर्म म्हणले हाका एक्सचेंज जाता आणि ते पुण्य कर्मान तू स्वर्गांत तुगेल पयशान आरामशीर तुवें जीवन करचेक जाता म्हण कुडेन त्या दिवसा तुल्यानच पळय जोडील पयशाचे उठोवची बरे 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 कामाक हांगा देवस्थानांत हवन जाल्यार हांगा दिले थंय कसकी एक अन्नदान आसा म्हणून घेवन थंय दिले थंय आनी कसकी एक समाजाचे कोणाकी गरीब आसा ताका हेल्प जावका म्हणून थंय दिले अशी करत 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 पुण्य संचय जाले आणि त्याची पुण्य संचय तुमकां लास्ट तुमकां उपयोगाक येत विना आनी कसनेची तुमगेल उपयोगाक येना तसले पुण्य संचय करचे तसले अवकाशू सागर लक्ष्मी व्यंकटरमण देवस्थानाचे वज्र महोत्सवात संदर्भारी संपूर्ण सागरचे लोकांक तुमकां प्राप्त जाल्लो आसा खरें जावन घेवन सांगता जाल्यार सागर म्हळ कुडेन आमकां कसन उदगास येता की म्हळ्यार ओशियन इंडियन ओशियन अटलांटीक ओशियन पॅसिफीक ओशियन कितें काय म्हळ्यार सागर म्हळ्यार अंतिम होड समुद्राकिंत होड रिवराचे न्हंयच उद्दा उठू समुद्रा वता समुद्र उड्डा उठू खंय वता त्या उठूची सागराक वता समुद्रा उठू उठू सागराक वता आतां कसन की म्हळ्यार सागरा उद्दा उठूची मिठशी आसा कोणेच हें करना किंतु सागरान जावचें तशें वज्र महोत्सव मात्र गोड जावन घेवन उरची तशी तुमी करता त्यातून असल एक महोत्सव तुमकां मेळ्ळो आसा आनी हे एक महोत्सवा निमित्तान एक कसन की म्हळ्यार ज्या लोकांनी 1966 ज्या लोकांनी आमगेले परम गुरू स्वामेल वटू हांगा प्रतिष्ठापन केले आज तांणी हांगा नाच उरताले किंतु हे एक 60 वर्षाचे एक उडगासा निमित्तान वज्र महोत्सव करता आशिल्ल्या निमित्तान आमके एक संतोष कसन की म्हळ्यार आमगेल परम गुरुल नाव आमगेल परम गुरुल स्मरण हे एक निमित्तान प्रतिनित्य घडची तशी जाता म्हणले एक आमकां संतोष आसा कितें की म्हळ्यार जर आतां हे महोत्सव करनाशिल्ले म्हणले का कोणाक गोतू खंयचे स्वाम्यान केन्ना प्रतिश्ठ केल्ले कसन केल्ले कोणाक गोत आशिल्ले आतां वज्र महोत्सव वज्र महोत्सव वज्र महोत्सव म्हळ कुडेन तेन्ना 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 आमगेल परम गुरू नांव येता हे स्वाम्यान प्रतिश्ठ केले हे स्वाम्यान प्रतिश्ठ तांगेल उडगास कोण तरी तरी तुमकां फल मेळो आमगेल मेळना जाल्यार तांगेल तरी मेळना जाल्यार तुमकां मेळो आमी तरी आत्तां आयले आमी तरी आतां पिठेर आयले किंतु आमगे किंता महान जावन आशिल्ले तसले परम गुरुल नामस्मरण तांगेले एक चिंतन केले निमित्तान तांगेल निमित्तानच तुमकां बर जावं म्हणून हे संदर्भार आमी आशिर्वाद करच्याक आमकां मस्त खुशी जाता त्या न्हयशीची मस्त तेन्ना त्याग केले परम गुरू स्वामीन वैक्याची हांगा येवचेक वचचेक मस्तीतलो त्रास आसा तर हे एक वज्र महोत्सवा निमित्तान तांगेले उडगास जाता आशिल्ले म्हण हेचीच आमगेले एक स्वार्थ आमगेले वैक एक स्वार्थ आसा कशें की म्हळ्यार आमगेले एक परम गुरुले उडगास जात न्ही आतां महाकुंभ मेळ इतले लोक गेले कोणाक गोत आशिल्ले पयले फेब्रुवारी 12 पर्यंत कांय गोत ना जानेवारी 12 पर्यंत कसनय गोत ना महाकुंभ मेळ म्हळ्यार कसने कुंभ मेळ कशी जाता कितले वर्षा नंतर आयले 140 बट हे केन्ना ताजे बद्दल प्रचार जाले महाकुंभ मेळ 144 वर्षा पयले येता एक्सेट्रा 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 म्हळ कडेन जाले नंतर एक कसन संतोष कसन की म्हळ्यार खंयच्या वर्षाक तुमगेले हे एक सागर गांवांत तूं लक्ष्मी व्यंकटरमण देव हांगा स्थापन जाले तितले संख्येचे 1966 66 कोटी लोक महाकुंभांत तांणी स्नान केले म्हणून घेवन आज येता आसा सो आमी आमगेले स्वामी केन्नाय सांगता 66ने देवस्थान सागरचे अंक म्हणून घेवन सो 1966 65 की 66 66 तुमगेल स्थापन वैकेची 1966 देवस्थाना संख्ये वैकेची 66 महाकुंभ मेळान स्नान केले वैके 66 सो इतलेक अवकाशू तुमकां मेळयलतना तेची आमी सांगले महाकुंभ मेळ जानेवारी 12 पर्यंत कोणाक गोत ना कसन ते कितले वर्षा नंतर आयले खंयचे गुरू खंय आयलतना कसन कितें लवलेश गोत ना आतां उठ लोकांक गोत आसा आनी थोडे दिवस कडेर आनी विसरता आनी वापस नाशिकाकेन उडगास येता पळया आनी वापस तेन्ना उडगासाक येता नाशिक कुंभमेळ म्हणून न्हू तेन्ना आनी वापस चाल जाता सो जर ते कुंभमेळ करना जाल्ले आसल्यार आमकां हे विशय कळटा आशिल्ले सामान्य जनांक 66 कोटी थंय वचून घेवन संगमांत स्नान करता आशिल्ले इतलो प्रचार जायना जाल्ले आसल्यार तेजे महत्वाची आमकां कळना जालें
जर तुम्ही वज्र महोत्सव प्रतिवर्ष जात मुरे तशी कर्या म्हळ्या असल्यार आमगेल परम गुरून केलेल तसले एक प्रतिष्ठापनाचे उडगासू याय ना जात आशिल्ले किंतु आत्ता 1 वर्ष पर्यंत आमगेल परम गुरू स्वाम्याला उडगास करत असले क्षेत्र आमगेल सागर गांव जाता म्हणल्याची आमके एक अभिमानू आणि आमकांही संतुष्टीत आसा की आम्ही हांग घेवन गेलो आरंभाचे एक शुभारंभ आयच्या दिवसाक चालन जाल्लो आसा आणि चड समय आमी घेनाची मस्त लोकात बसले केलो लोकांक बोर जाल्ले उरताले केलो लोकांक न्हीद येता आशिल्ली उरताले कित्याक म्हणून मस्त विळंब जाल्लो आसा आणि देवाला आरती वैकेची जावची आसा किंतु आयच्या दिवसाक सभा कार्यक्रमांतू अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जावन इतले वेळ पर्यंत संयम जावन गेनू उट्टू लोकाले कार्यक्रमाक चंदाई रे तुम्ही चलून दिवच्याक तुम्ही सहकार केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडोवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आशिल्ले उद्योग व्यवसायांतू विशेष जावन गेनू आमगेल्या लक्ष्मी वेंकटरमण देवालयाचे प्राकारांतू आढळीत मंडळी तांगेले वैयक्तिक जीवनांतू आईल तसेल समाज बांधव तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू आणि आमगेल्या हे सागर गावांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांद तुर्का आणि मुक्काविले 1 वर्ष 360 दिवसू अत्यंत 365 दिवसू अत्यंत भव्य रीतीर जावो नित्य निरंतर गुरुल स्मरण वेंकटरमणाल स्मरण जता उरो जलील तितले अनेक कसन की म्हळ्यार जलील तितले देवाले थोडे ज्ञानोदय करचे प्रयत्न करा 1 वर्ष हो वेंकटरमण कोण कित्याक चक्रशंक धारण केल्लो आसा कित्याक तो हांगायलो आसा आतां जर तुमकां विचारले तुगेल बापसूल बद्दल म्हाका 4 गुण सांग म्हळ्यार सांगचे जातवे विथ प्रूफ सांगचे जात न्ही वे देवाल बद्दल जर तुम्ही देव करुणामुर्ती सांग कशी करुणामुर्ती देव हे केलो कशी ज्ञान ना कोणकी सांगले गोत्त आसा बट ते कशी त्याची यथार्थ ज्ञान जर आमकां जर प्राप्त जाल्यार मात्र तेन्ना आमकां मोक्ष मेळटा कोणकी एकल्यान सांगलाय हे जलकुडान हे चिंतन करका विष्णू सर्वोत्तम वायू जीवोत्तम म्हणून आमी उठू सांगताची आता सर्वोत्तम प्रतिपादन कशी करता तुम्ही फाल्यां तर तुमकां प्रश्न विचारले विष्णू सर्वोत्तम रे कशी तुम्ही सांगताची कसं नाही तरी एक तुमगेला आधार जावका न्ही आज जर तुमगेल बापसूचे रे तुगेल बापूस मस्त श्रेष्ठ तो करेक्ट टायमाक किंमत दिताल म्हळ्यार तेन्ना तुमी कशें सांगता फाल्यां सकाळीं थंय राब तूं कॉर्नराक थंय तुवें पळय 8 घंटे मागेल बापाय फाल्यां अंगडी ओपन करता की ना पळय तेन्ना तुका कळटा मागेल बापूस कितले समयाक महत्व दिता म्हणजे न्हू तुमी प्रूफ करचे जाता तशीची आमी देवाल वैकेची ज्ञान ना देवाल विष्णू सर्वोत्तमत्व वैकेची अशी प्रतिपादन करता देव अशी म्हळ्यार अशीची देव अशी आमकां करुणामुर्ती म्हळ्यार अशी करुणामुर्ती देव सर्व जगाकची श्रेष्ठ जावन आशिल्लो तसल देव म्हळ्यार आमी प्रतिपादन करता तसल ज्ञान आमगेले गुरका कोणकी आतां आवस बापू सांगता अरे देव हो तिरुपतीक आयिल्लो हे करचेक आयिल्लो अशी सांगल्यार जायना कित्याक आयिल्लो ताजे मागशी कसन एक योग्य ज्ञान आसा त्या वैकेची चिंतन करका तुमगेल वेंकटरमण देव आशिल्ल्या निमित्तान वेंकटरमण देवाल बद्दलची वेंकटरमण महात्म्य वेंकटेश महात्म्य जाल्यार वाचिल्ल्यार वैके पुरो तुमकां देवाल बद्दल यथार्थ ज्ञान खंयचे देवा तुम्ही उपासन करता ते उपासन करता देवाल बद्दल तरी एक ज्ञान उरो बाकी दशावतार हे त्यांनी आसा ना म्हणा ताजे वैके तुम्ही चिंतन करका किंतु मुख्य जावन घेवन प्रतिनित्य तुमगेल्या मोबायलान तूं प्रतिनित्य हे स्तोत्र हे ते वेंकटेशालेच स्मरण करता आशिल्लो त्या वेंकटरमणाल मात्र तरी एक ज्ञानोदय तुमकां संपूर्ण जाल्यार ज्ञान भक्ती वैराग्य हे तिनी प्राप्त जाल्ल्या निमित्तान मोक्ष प्राप्त जाता आणि चड आमी समय घेनाची वापस तुम्ही इतले सहकार केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची आणि देव सगळ्यांक पुनः बर घडोवो म्हणून रामदेव वीर विठ्ठल तशीच वेंकटरमण चरणारविंदांत आमी प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. हॅलो सर्व लोकांना एक थोड वेळ बस का म्हणून विनंती करताची आता लंगा स्वाम्याल देवालय पूजा जाल्या नंतर सर्व लोकांक प्रसाद संतर्पणे व्यवस्था आसा सर्व लोकांना हांतू प्रसाद घेवन वचका म्हणून विनंती करताची.
हां सांग हां स्वामेल देवाली पूजा जाले काही आणि थोड्या वेळानं प्रसाद संतर्पणा व्यवस्था आसा सर्व लोकांना प्रसाद घेऊन घेऊन वचका म्हणून विनंती करताची तशींची फाल्ल्याचे एक कार्यक्रमाचे विवर म्हळ्यार फाल्यां सकाळी 9 गंट्याक मुद्राधारण आसा तशींची तदनंतर स्वामेले देवाले पूजा हांगा वेंकटरमण देवाल पूजा तशींची दनपारां 4 गंटे दवरून देवाले कल्याणोत्सवाचे उत्सव चलता माळेरी दय करून सर्व समाज बांधवांनो आणि प्रत्येक कार्यक्रमांत फाल्यां भागी जावका म्हणून विनंती करताची सर्व लोकांक धन्यवाद नमस्कार.